Shri Karba. Speaker sir, Honorable CM is in the house and I rise to speak on the discussion moved as a calling attention by my colleague on stray dog menace. I would like to bring to Honorable CM's notice that this is how much free so library nosun basta and fatle book wasta. This issue ते बाद पोतून दामले येता ते पोतून ते मागीर कॅन्सल करतले ते पोतून दिवचे ना तांकां सो कितें आहा स्पीकर सर पयलीं उरलें तें काड पयलीं जालें पयलीं तें काड बरें वेन्सी वेकर स्पीकर तो ह्या दिसांनी बसता स्पीकर सर तो हांव तो स्ट्रे डॉग जो इशू आहा हो 1964च्यान चालू आहा स्पीकर सर खंय तरी पुलीस डॉग खंय तरी कारान जाले अटॅक केलो मागीर मडगांव स्ट्रे डॉग म्हणजे चालू उरलें सर एसेंब्लीन आतां इतलीं वर्सां एसेंब्लीन चालू आसा म्हाका दिसता खंय तरी सोल्युशन काडपाक जाय आनी आय थिंक आय एम हॉनरेबल CM विल बी ऑल्सो विथ द सेम इफेक्ट की वी शूड फायंड अ सोल्युशन रुल्स जे केल्ले हांव वाचतालो स्पीकर सर बट द रुल्स आर मेड फॉर अ पर्पज आनी पयर हांव उलयता तेन्ना पेटाक घेवन बाकीचे खंयचे स्वस्थे घेवन जो विजय बाब सांगतालो की आपणें केलें अशें केलें जाल्यार आमचेंय कर मरे तूं आतां जनता दरबार व्हरता सगल्याक कशें तें She did it at her own behest. She has sponsored it. But the thing is, now you have got Mission Rabies. And with WVS, you can do a thing, but it is a big funding thing. 3 महिन्या खातीर आमी केल्ले न्ही तातूंत आमकां thing 3 महिन्या खातीर आमी केल्ले न्ही तातूंत आमकां 2600 कुत्रे मेळ्ळे हांव कितें म्हणटा बजेट कर ज्या टुरिजमाक बजेट आसा पयशे जे इबाड करता पळय ताजे परस हें कर ते टुरिजमाचे उलय तूं खंयच्या खंय पावता म्हणजे अरे टुरिजमाक तूं बरें काम केलें सांगता स्पीकर सर आतां एक गोश्ट लक्षांत हाडपा जाय जो विजय बाबा हांव मिनिस्टर न्ही हांव आमदार तेजे भाशेनूच तो फक्त रुलिंगान आसा तो ऑपोजिशन आसा मातशें चेंज जालें ऑपोजिशन तेच सांगता सो म्हजें म्हणणें कितें आसा स्पीकर सर की हो इशू तेन्नाच्यान चालू आसा एका तें सोल्युशन काडपाक जाय रुल्स जे केल्ले आसा अंडर द एक्ट तितून भितर मॉडिफिकेशन करपाक जाय आज आमी पळयता की खंयचे स्वस्था पयलीं पेटा ही स्वस्था वचोन आमी भुरगेपणान उडास की खंय तरी म्युन्सिपालिटीचे पंचायती म्हणून लायसन्स दिताले आनी स्ट्रे डॉग्स म्हणल्यार कोणाचे न्ही कुत्रे ते आनी ते मागीर तांकां मारताले स्पीकर सर हांव पयरूय रिपीट करता एका सिस्टम परतून पंचायत म्युन्सिपालिटीन जे पेट डॉग्स जे घरा कडले डॉग्स आहा ताका आयडेंटिफाय करून ताका टॅग सिस्टम करपाक जाय स्पीकर सर हे म्हाका दिसता इम्प्लिमेंटल पंचायत मिनिस्टरान अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरान करपाक जाय ही पयली गोश्ट जाली दुसरी जी आसा स्टेरिलायजेशन आज मिशन रेबीजा खातीर जे गव्हर्मेंट ऑफ गोवान खंय तरी स्कीम करून तांकां दिता तितून भितर स्टेरिलायजेशन इन्क्लूड करपाक जाय आनी रिहेबिलिटेशन इन्क्लूड करपाक जाय अशी हांव विनंती करता कित्याक ऑलरेडी तांकां मिशन रेबीज दिता स्पीकर सर कितें जालें उलयलें हां सो मिशन रेबीज ऑलरेडी पयशे दिल्ले आसा सो हेजे खातीर हांव CMाक रिक्वेस्ट करता की तांकां स्टेरिलायजेशन आनी रिहेबिलिटेशन इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया आतां आमचे हितून गांवांत आसा आनी खंयचे स्वस्था आसा पूण तांकां ते रिम्युनरेशन जे दिता ते म्युन्सिपालिटी आमची म्युन्सिपालिटीन तांकां गाडी घेवन दिल्ली पूण ते रिम्युनरेशन तांकां पावना स्पीकर सर प्रॅक्टिकल कितें आसा आतां CMान स्ट्रे कॅटलाक जे सिस्टम केल्लो आसा आनी बजेटाकूय आतां तो सांगतलो ही बरी गोश्ट केल्या अशेंच करून ते करचें अशें विनंती करता आनी देव बरें करूं म्हणटा स्पीकर सर श्री केदार नायक स्पीकर सर ऑनरेबल MLA श्री संकल्प आमोणकर हेणें जें कॉलिंग अटेन्शन हाडलां तेजेर हांव उलोवंक सोदतां स्पीकर सर एकूच गजाल हांव हायलायट करूंक सोदतां हावजान की डॉग मेनन्स जेन्ना आमी म्हणटा जाल्यार थोडे इंडिविज्युअल्स आनी थोडे NGOs जे आसा हे डॉग फिडींग करता आनी ते डॉग फिडींग खंय करता जाल्यार खंयच्या हावजींग सोसायटीच्या भायर नाजाल्यार खंयच्या लोकवस्ती भरपूर आसा ह्या जाग्यांचेर येवन हें करता आनी म्हाका दिसता सगळे कन्स्टिट्युएन्सीचेर हो इशू निर्माण जाता की डॉग फिडींग कोण करता आनी थंयचे स्थायीक लोक हेंच्या मदीं झडप जाता आनी पुलीस हितून कांयच करूंक शकना कित्याक कांय हेजेर हें ना म्हणून कांय कायदो केल्लो ना म्हणून स्पीकर सर हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की जे स्कॅटर्ड कुत्रे आसता सगळ्यां कडेन जेन्ना फिडींग करता तेन्ना ते सगळे कुत्रे येता आनी एक जाग्यार जमता
सो हेका लागून जर अशे NGOs जा कोण इंडिविज्युअल हे डॉग फिडींग करता ही बरी गजाल, वायट गजाल न्ही, कित्याक कितें जेवण घालता. पूण हे तेंच्यांनी एक म्हणजे लोकवस्ती बाजारान जावं खंयच्या हावजींग सोसायटी हांगा हाडूंक हांगा घालूंक फावना आनी ते लोकांक डिस्टर्ब करूंक फावना. हेका लागून पुलिसाकूय कळोवन की कितें हेजेर विचार करूंक जाता, कितें तोडगो काडूंक जाता जाल्यार हो करचो म्हणून. थँक्यू. येस श्री प्रेमन शेट. बिकॉज सर जे कॉलिंग अटेन्शन आमचे मित्र संकल्प आमोणकरान हाडला तेजेर उलोवपाक रावला. हे जे कॉलिंग अटेन्शन आहा ते एकदम सिरियस आहा. स्पिकर सर आयज दिसता की सबंद गोंयभर जे आतां आमचे मान्य सभासद जे उलयता तेजे वरसून हेजी सिरियसनेस कळपाक जाय की जशी प्रत्येक गांवांनी गोशाळा जाता तशेंच हे आमकां डॉग्स खंय तरी ट्रीट करपाक लागून किंवा तांकां थारोवन दवरपाक लागून ह्यो जागा ह्यो सोदच्यो पडटल्यो. हांव सांगपाक सोदतां स्पिकर सर की सरकारान अश्यो जागो आयडेंटिफाय करून प्रत्येक मतदारसंघान नॉट ओन्ली फॉर डॉग्स तशेंच जशें कुत्र्या खातीर तशेंच गाय आमच्यो गोरवां जी रस्त्यार भोंवता तांकां लागून प्रत्येक गांवांत प्रत्येक मतदारसंघान एक एक गोशाळा आसची अशें हांव स्पिकर सर हांगासर सांगपाक सोदतां. आमच्या मय मतदारसंघान सगळ्यान गोंयांतली सगळ्यान व्हडली गोशाळा आसा. म्हणजे पुराय गोंयची मोडकी तुडकी सगळीं गोरवां आमच्या मय मतदारसंघाच्या 3 गोशाळेंत आमी एडजस्ट करता. हेजो अर्थ असो न्हू की गोंयांत बाकी कडेन गोशाळा आसच्यो न्हू अशें न्हू. म्हणून हांव सांगपाक सोदतां की प्रत्येक मतदारसंघान ह्यो गोशाळा ही आसचीच. आनी सरकारान जशें मंत्र्यान आतां उत्तर दिलें की सरकारान जागा दिवपाक जाय. जागा कोण दितलो हो प्रश्न सरकाराचो आसा. सरकारा कडेन जी जागा आसा ती सरकारान अशा कामा खातीर दिवची ही रिक्वेस्ट करता स्पिकर सर. थँक्यू. श्री रुजय फर्नांडीस. स्पिकर सर, ऑनरेबल MLA संकल्प आमोणकरान एक बरें कॉलिंग एटेन्शन हाडलेलें आहा स्ट्रे डॉग्साचेर. जे स्ट्रे डॉग्स पळय आहात ते चडशे आसता वय तांकां जेवण घालता पळय थिंगासर. जेन्ना कॉलनीज आसता जावं रेस्टॉरंटां आसता शॅक्सां आसता त्या जाग्याचेरय सुणीं आसता. आनी ही सुणीं कितें आसता पॅकान आसता, एका ग्रुपान आसता. आनी ती सुणीं कितें वता जेन्ना कॉलनीन आसता ते कॉलनी ते प्रोटेक्ट करपाक म्हणून चिंता, प्रोटेक्ट करपाक. आनी जाता कितें जेन्ना स्ट्रेंजर खंयचो एका कॉलनीन येता जावं एक वॉकिंग स्टीक घेवन एक सिनियर सिटीजन येता जाल्यार तांकां त्रेत को जाता आनी ती तेज्या आंगार वयता. थोडी सुणीं घास मारता आनी एक पाट एका मनशाक घास मारलो जाल्यार ती त्याच मनशाक पत्ते घास मारता. कित्याक तांकां त्या मनशाची संवय जाल्ली आसता. कित्याक तांकां त्या मनशाक तांकां दिसता तो दाणो घेवन येता आपणाक मारूंक येता म्हणून. आनी हे मेन प्रॉब्लम आसता. आनी हे प्रॉब्लम सॉल्व करतलो जाल्यार खुबशे NGO म्हाका दिसता एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन NGO आसतले. हे NGO ह्या सुण्यांक जेवण घालता टायम टू टायम. आनी ती जेवण घालता तेन्ना तेंचे गाडयेचो तांकां आवाज 100 मिटराक पासून तेंच्या मोटरसायकलचो जावं तेंच्या जिबीचो आवाज येता आनी ती सारकी ताका रावता. मात चड गरज आहा तांकांय प्रोटेक्ट करपाक. कित्याक गोवोरमेंटान तो तांकां एक जागो दीत, तांकां एक कंपाउंड वॉल घालून. खंयची सुणी जी एग्रेसीव आसतात कित्याक एक ग्रूप तर आहा जाल्यार तेतून एक दोगा सुणी एक सुणें तेतून एग्रेसीव आसता आनी त्या सुण्यांक दुसरी फॉलोअप करता. ताका लागून ती एग्रेसीव सुण्यांक तर अशी कंपाउंड वॉलान तर हें घालीत विथ शेड बा जाल्यार ते NGOंकी बऱ्याक पडटले. NGOंकी गोवोरमेंटान हेल्प करपाचो आनी NGOचो फायदो घेवपाचो. तशेंच हायवेंक पासून जेन्ना सुणी भितर सरता हायवेचेर ब्रिजांचेर तेंकां ट्रॅप जाता. कित्याक तांकां पॅरेपीड आसता सायडीच्यान आनी थिंगा एक्सिडेंटूय जाता सुण्याक लागून जावं दुसऱ्या एनिमल्सांक लागून. तें तिका एक बोर्ड मारूंक जाय हायवेक बा आनी एक नंबर धरूंक जाय. केन्नाय कितें सुणें तर अशें ट्रॅप जाल्लें जावं जानवर ट्रॅप जाल्लेलें हायवेक ब्रिजाचेर बा जाल्यार त्या नंबराचेर कोणीय तर कॉल केलो जाल्यार ताका मातशें हेल्प करपाक. थँक्यू. श्री कृष्णा साळकर. स्पिकर सर, ह्या विशयाचेर सगळ्यांनी आपापलें मत मांडलां आनी म्हजें कांय डिफरंट कांय ना. म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज डॉग पॉप्युलेशन वाडलां हो एक मेजर कारण आसा की ह्यो डॉग बायट्स वाडत आसा आनी वाडिल्ल्या कारणान पॉप्युलेशन वाडिल्ल्या कारणान तांकां वाडपी कमी जाल्या. आज कुत्रे चड जाल्या आनी कुत्र्यांक वाडपी आमी सदांच जाणा की कुत्रे म्हणटा ते एक मौन जात, तांकां उलोवपाक कळना, तांकांय भूक लागता. सो तांकां कोणा तरी वाडप ही पयली गरजेचें आसता. आज कितें जालां की थोडेच लोक म्हणजे थोडे NGOs आसूं नाल्यार थोडे डॉग लवर्स हेच फक्त तांकां वाडटा नाल्यार कोणी आपल्या घरा कडेन आसलेले कोणी कितें व्हरून काडटा.
पूण प्रोफेशनली म्हाका दिसता वदळ सगळ्यांनी उलयलें की WBS कडेन आमी स्टरिलायझेशन करपा जाय, इम्युनायझेशन करपा जाय. हें तितलेंच खरें आसा की स्टरिलायझेशन आनी इम्युनायझेशन हो एकूच मेन सोल्युशन. पूण तें करता करता होलिस्टीक एप्रोच घेवन म्हणजे कुत्र्यांक बसून भूक लागता म्हणून ते एक प्रोफेशनल एजन्सी कडल्यान म्हाका दिसता हे सगळें घडोवन हाडपाक जाय. आनी ताज्या खातीर बजेटान प्रोविजन करप म्हाका तें दिसता खूब इम्पॉर्टंट. आमी कितले उलयले आज मुन्सिपाल्टी कडेन आज पयसो ना. तुमी वदळ कोणे तरी सांगलें मुन्सिपाल्टीक दिवचें म्हणून. मुन्सिपाल्टी पयलीं करताली कुत्र्यांक धरून नाल्यार तांकां मारप अशें वेगळे वेगळे हें आशिल्लें. पूण आतां तशें जायना. आज खंय तरी आमी सगळ्यांनी सपोज एक सरकारान आमच्या ऑनरेबल CMन सपोज एक कुत्र्यां खातीर आनी तांच्या सगळ्या हाज्या खातीर एक बजेटरी प्रोविजन केलें म्हणजे तांकां वाडप पसून तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. आनी तें केलें जाल्यार म्हाका दिसता डॉग बायट्स खूब कमी जातल्यो. स्टरिलायझेशन इम्युनायझेशन तांकां वेवस्थीत वाडप. आनी लास्टली म्हणटा तें आमी लोकांनी मातसो एक ह्युमन एप्रोच घेवन तांचे डॉग बायट्स पसून इतले मोठ्या प्रमाणांत जाले ते कुडकोत काडटा. म्हणजे फाटीं संकल्पान वदळ सांगलें मायमोळांतले आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले एक चली ताचो कुडकोच काडलो. म्हणजे इतलो राग तांच्या भितर आसता. एक तर ते भुकेन आसूंक शकता नाजाल्यार आनी कित्याकूय कारणांक आसूंक शकता. सो त्या खातीर सरकारान हाजेर गांभिर्यान विशय हो करप आनी एक बजेटरी प्रोविजन करप हें म्हाका दिसता एक ओन्ली सोल्युशन आसा अलॉंग वीथ स्टरिलायझेशन आनी इम्युनायझेशन. येस श्री उल्हासकर. तेजेर म्हाजो आज एक क्वेश्चन आसलेलो आनी हांवें विचारलेलें whether the department has any plans to carrying out the sterilization, vaccinations and treatment of stray dogs directly under the department by appointing and deploying departmental staff. So म्हाका उत्तर दिला की आमी तें करना, लोकल बॉडीज किंवा NGOक तुमी कॉन्टॅक्ट करा म्हणून. तर स्पिकर सर आमी जायते फावटी NGOज कॉन्टॅक्ट करता पूण NGO केन्ना केन्ना फोन घेयना. केन्ना केन्ना ते फोन घेता आनी सांगतात तुमी ते स्ट्रे डॉग्स आसा जे कोण डॅमेज जाला जावं कोण मोडल्या कोण ते तांकां तुमी घेवन या म्हणून. पंचायतीक सांगल्यार पंचायत म्हणटा आमचे कडेन मनीस ना. सो एकामेकाचेर धुकलता आनी ते खातीर डे बाय डे स्ट्रे डॉग्स हे वाडत आसा, डबल जायत आसा. 10 आसले ते 20, 20 ते 40 जाता. आनी प्रत्येक गल्लींनी जे लोक वेस्ट उडयता ते कुत्र्यांची गँगू उबी आसता. आनी जेन्ना कोणी एक मोटरसायकलीन गेलो काय ते कुत्रे तेजेर अटॅक करता. आनी एकामेकाचेर हें दुखल्या उपरांत हें जर सोल्युशन कोणी काडटलो जाल्यार म्हाका दिसता की आमच्या मडगांवान येदे व्हडले संवसार एनिमल हजबंड्रीचे बिल्डींग आसा तांकां जर थोडो स्टाफ दिलो आनी तांकां जर समज धरपा खातीर जर कितें तरी तेंचे कडेन इक्विपमेंट दिले जाल्यार हे प्रश्न सॉल्व जाता. नाल्यार NGO म्हणटा आमकां मनीस ना, पंचायत म्हणटा आमकां फंड्स दिवना, अशे तरेचें उत्तर मेळटा. तेन्ना हेजेर कितें तरी परमनंट सोल्युशन जावपाक जाय अशें मागता. श्री कार्लोस पेरेरा. Honorable Speaker, I rise to speak in this motion about these stray dogs. हांव पयलीं सांगूंक सोदतां की आय एम अ डॉग लवर. म्हाका 3 सुणे आसात, एक डॉबरमॅन, एक पाग आनी एक बॉक्सर. सो आमकां सदां मोग आसता सुण्याचो आनी सगळ्यां पासून घरान सुणे आसात. पूण कितें जाता आमचे ते स्ट्रे डॉग्स पळयले जाल्यार लोकांक त्रास जाता की ते घास मारतात. फकत सिनियर सिटीजन थोडे फावटी भुरग्यां तेन्ना स्पेशली स्ट्रे डॉग्स भुरग्यां अटॅक करूंक वयतात फाटल्यान. एक सेंटन्स करूंक सोदता हांव तुमकां. आमी फकत बिचीचे न्ही, आमच्या गांवांत पासून मार्केट आहा थिंगा ते आसात. कित्याक जेवण आहा थिंगा लोक जेवण वयले थिंगा आसतात ते. ऑन द बीच आय कॅन मेक अ स्टेटमेंट दे रोम अरावंड ऑन द बीच लायक टाउट्स आहा तेन्ना ट्युरिस्टां फाटल्यान धांवतात, हेय ट्युरिस्टां फाटल्यान धांवतात. पूण फकत ट्युरिस्ट न्ही, आमचे लोकल्स पासून अफेक्ट जातात. Minister has made a statement आता that they speak of sterilization. म्हणून स्टरिलायझेशन केलें जाल्यार तो सुणो लेस फेरोशियस जायना, तो फेरोशियस आसा तो फेरोशियस उरता. सो अनलेस तुका एविडन्स आहा ते स्टरिलायझेशन केलां आनी तेगे हें आहा ते पावर आहा तो देंवला म्हूण इफ इट इज लायक दॅट. थोडे फावटी आमी फ्रेज म्हणटात कोर म्हूण तेका मागीर तेगे हें दम देंवतोलें म्हूण कांय जायना. थोडे फावटी वयल्यान तो आनी जाता. सो वॉट आनी लोक बोन वयतात तो बॉडी घेवन वयतात ते मागीर येतात फाटल्यान थोडे फावटी नाल्यार धांवतात. वन सजेशन आय हॅव दीस आय एम नॉट सेईंग ऑफ एक गौशाला भाशेन आनी करप जमीन ना आनी एक्सपेन्स जाय मागीर कोण कोतलो कोण दोतलो. यू कॅन वर्क आउट विथ द NGOs फॉर किपींग देम एंड अडॉप्टींग. बट वन सजेशन आय हॅव गॉट इफ यू कॅन डेमार्केट सम स्पेसीस फॉर फिडींग. कित्याक थोडे लोकांक उमेद आहा
they have no children sometimes, so they adopt a dog, so they want to come and feed dogs. So some designated space for feeding, I don't think it will cost much just to make it. All the platform just make a designated space, a small like a concrete thing, and you can say you feed the dogs at this place, so everybody can come at one place. I know it's not a perfect solution, but at least something, so that inga tinga jaun udoina then becomes a problem for everybody. And encourage this adoption of dogs. That's all what I have to say. Obliged. Shri Atal Dikosa. No. Shri Viresh Bhokar. स्पीकर सर, सगळे चडशे कलिग्सांनी मॅक्सिमम पॉयंट्स घातलेले आसा, पण हांव मेजर सांगपाक सोदता तें म्हणजे हेल्थ इंटेलिजन्स ब्युरो आनी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस यांचो एक रिपोर्ट आसा की 2023 35,182 नंबर ऑफ डॉग बायट्स आसा. म्हणजे तुमी चिंतूंक शकता आसतले कितली वॉल्यूम आसा ती. तशेंच आतां रिसंट आतां ह्या वर्साचो टील डेट म्हणजे जानेवारीच्यान टील डेट 2024 जो रिपोर्ट आसा तितून 18,342 डॉग बायट्स आसा. आतां डिपार्टमेंटाची खुबशे मिन्स प्रायोरिटीचेर खरें म्हटल्यार हें घेवपाक जाय आसलें, काम करपाक जाय आसलें हेचेर, पण म्हाका दिसना हे त्या लेवलाचेर काम चालू आसा. आयज डिपार्टमेंट कितें करता, NGOचेर घालता. NGOक तुमी MAU सायन करा आनी NGO पळयतले म्हणून. आतां हे पयली फर्स्ट प्रायोरिटी आसा कोणाची, डिपार्टमेंटाची, म्हणल्यार सरकाराची आसा. आयज सरकार NGOचेर घालपाक शकना. NGO आपणाचे दिशेन हेल्प करता, जाता तितलो हेल्प करता आनी तेंचें खूब बरें काम आसा, NGOचें खूब बरें काम आसा. पण तेंचे कडेन आतां रिसंटली आमचे पसून मतदारसंघात हांवें ट्राय केलें NGOक कॉन्टॅक्ट करपाक. ते म्हणटा आमचें ऑलरेडी ओवर बर्डन जाला म्हणून, आनी तांकां आतां सद्याक जागो पसून ना डॉग्स स्ट्रीट डॉग्सांक ट्रिटमेंट करपाक हें करपाक लागून. पण स्पीकर सर, तितून खंय ना खंय आमच्या डिपार्टमेंटान लक्षांत घेवपाक जाय की डिपार्टमेंटाचे थ्रू कितें ना कितें जावपाक जाय, म्हटल्यार ताका कितें तरी फॅसिलिटीज दिवपाक जाय. स्पीकर सर, तितून डिपार्टमेंटान आनीक सांगलेलें तें म्हणजे एक लॉ पास केल्लो, एक स्कीम हाडलेली, द गोवा स्मॉल एनिमल रेस्क्यू मॅनेजमेंट स्कीम 2014. आतां ह्या स्किमी अंडर कितें आहलें की ज्यो आमच्यो लोकल बॉडीज आसा, जावं ती पंचायत जावं ती म्युनिसिपालिटी, हेंच्यांनी MAU सायन करपाक जाय. आतां हो म्हाका LAQ गावला, अनस्टार LAQ नंबर 160, हितून म्हाका आतां आन्सर येयला की फक्त 52 लोकल बॉडीजांनी अजून पर्यंत MAU सायन केला. म्हटल्यार बाकीच्यो म्हटल्यार 189 पंचायती आसा आनी 14 म्युनिसिपालिटी आसा, बाकीच्यो कोणानूच करूंक ना. जावं स्टेरिलायझेशन प्रोसेस जो आसा, जावं ब्रिडींग करपाचो प्रोसेस आसा, हो कोणाच करूंक ना. सो सरकार जो डिपार्टमेंट आसा खंय ना खंय फेलियर जाल्लो आसा डिपार्टमेंटाचो, आनी बर्डन जो आसा फक्त हेजेर घालता. आनी रिसंट हांव तुमकां सांगूंक सोदता, आतां रिसंटली बाणावले हो बीच एक फामाद बीच आसा, आनी त्या बिचाचेर ऑलमोस्ट 7 इन्सिडंट जाले. जावं ते हे लायफ गार्ड आसा, लायफ गार्डांकूय घास काडटा, लायफ गार्ड सामके बियोन आसा, बिचांचेर टोटल चालू आसा. सो हे इन्सिडंट कशें आमी स्टॉप करतले, सरकारान हेजो जॉब. आतां रिप्लाय येयल्या तितून कांय हे आन्सर ना. रिप्लाय येयलो तो ओल्ड कितें तेंच्यांनी केला तेजेरूच आसा, पण ग्रावंड रियलिटी जसो बाकीच्या सगळ्यांनी कलिग्सान सांगला, ग्रावंड रियलिटी कितें आसा की आयज सद्याक हे इन्सिडंट वाडत चल्लेले आसा आनी सरकारान हेजेर नजर दवरपाक जाय. राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA आमचो संकल्प आमोणकर कॉलिंग एटेन्शन हाडला, ताका उलोवपाक हांव उबो आसा. स्पीकर सर, खरोखरच ही बरी गोश्ट आहा आनी खरोखरच एक उजवाड घातलेलो तेणी. हे स्ट्रीट डॉग्स म्हणटा पळय, ही खूब मोठी चिंता सद्या गोंयाचेर पडलेली आसा. कारण स्पीकर सर, पयरूच आमच्या दिवाडेन सुद्दां एक मोठो व्हडलो इन्सिडेंट जाल्लो आसा. काही नाही काय आतां तुमी जाणा आसा स्पीकर सर, जो आमचो ओल्ड गोवा हो ट्युरिस्ट म्हणजे चर्चीक म्हणजे भरपूर येता, ट्युरिस्ट प्लेस. ह्या कारणाक दिसाक 15-20 हजार लोक येता. कुत्र्यांचे जर पळयत न्हू आयज गँग जाल्यार कमीत कमी 20-20 कुत्रे एकाच बरोबर ते ट्युरिस्टां फाटल्यान धांवून वयता. सो ट्युरिस्ट कितें करता, बॅग म्हणून घेवन येता. तांकां दिसता कितें आपल्याक कितें तरी खावपाक हाडला, ह्या कारणाक लागून. पण तशें जायना आनी ती भिता आनी मागीर ते तांकां चावपाक वयता. स्पीकर सर, त्याच बरोबर स्कुलाची भुरगीं शाळेन वयता, ह्या भुरग्यांक सुद्दां जर आयज जर गेलो जाल्यार सेफ अशें ना. कारण एक कुत्र्यांचें कितें ना जाल्यार कितें तरी सोयी करपाक जाय. कारण आयज सगळ्यांनी उलयल्लें आसा, पण खरोखरच हेजेर आमच्या सरकारान कितें तरी निर्णय घेवंक जाय आनी बऱ्यांतली बरी गजाल आमच्या संकल्प आमोणकरान हाडलेली आसा. थँक्यू. येस. Alex Lawrence. स्पीकर सर, हें पळय, हांव आतां सांगतालो की चीफ मिनिस्टराक सुण्यांची उलोवपाक कितू मनीस आहाय ते, मनशांची उलोवपाक कमी आहाय म्हण. देर इज अ रिजन. कोंका एक म्हणणें आहा, द डॉग इज मोर फेथफूल दॅन अ मॅन म्हणलो आहा. सो कित्याक हें कित्याक हांव उलयतां, कित्याक
म्हाका आमकां चड रायट आहा जे मनशान कॅम्प केला तांकां चड रायट आहा हिंग उलोवपाक एटलीस्ट ऑन दीस सब्जेक्ट बिकॉज तांकां नॉलेज आहा. आतां आमी केल्लें आमी कॅम्प केल्लें कॅम्पांत हांवें ऑलमोस्ट 500 डॉग्स आमी हें केल्ले सर्जरी केल्ले 500 200 354 कॅट्सांक केला ओन कॅट्स आहे आनी डॉग्स पडे आहाय ते ओन डॉग्स आहे आनी स्ट्रे डॉग्स आहे. आतां देर इज लॉट ऑफ इश्यूज तितू तांकां पड ती केज आहा कलेक्शनां हाडटा आसतना वो तांकां मॅडिकल दिता आसतना तांकां ट्रिटमेंट करता आसतना ते केजी सायज आहा. हांव जाणा हांवें वास्कुसान आनी आसागांवसान हांवें केजीज हाडले थोडी केजीज मोडल्यो आसल्यो त्यो आमी सारक्यो करून पासून दिल्यो कित्याक मुखार शिरी पडले म्हण तांकां मॅट जाय. देर आर लॉट ऑफ इश्यूज. आमी हाडटा आसतना सारकें बांद नासतना हाडलें गाडयेचेर कोण फोटो काडलो ओकडें कोण एनिमल रायट्साचे येयले. देर आर लॉट ऑफ इश्यूज. इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट. आय नो देर आर डॉग लवर्स. आमी आतां मगे एसेंब्लीतूय एक सुण्या मगे सारकें भितर सत्ता तें म्हाका रावता यू नो. बट दीस डॉग्स तांकां कितें जाल्यार करपा जाय कितें करतलो. आतां WWF आहा तुगेले हें आहा सगलें आहाय. गव्हर्मेंटान तेंकोडे बरे भशेन डायरेक्टली कंपनी आपयन NGO तांकां डायरेक्टली आपयन तांकां टाय अप सारकी जावपा जाय कित्याक देर आर लॉट ऑफ लॅक्युनस इन द टाय अप ऑल्सो. इट इज नॉट दॅट इजी. ना So that all those things have to be settled and all those issues have to be settled. All those issues have to be settled. Now, into anikui cases hai. What about private dogs which bite people? Garan sune hai. Lokai ke garan. Ti kona burgyan gas mattai. Kona gas mattai. Tenka, you know, not only stray dogs, but all the other dogs that are at home in the house तांकां लेजिस्लेशन कोन्न तांकां तेंगेले सारक कुयदाद घेवपाचो एक मिनट तो कुयदाद करपाचो त्या सुण्यांचो प्रोटेक्शन दिवपाचो तें एक प्लस सुण्यांक. आनी लास्ट हांव लिस्ट काडटालो कोणाक घास मारले ते बिचांचेर बाणावले बिचाचेर म्हाका सुद्दां 5 इन्सिडंट जाले तितूंतले 2 जाण लायफ गार्ड आहाय. कालांगूट बिचाचेर 3 जाण लायफ गार्डां मारले लायफ गार्डाकूय मारले तेणी. जे मनशां साल्वा करपा आहाय तांकां मारले घास. म्हाका सुद्दां तांकां सुण्या इतलो राग आहा मनशाचो तांकां म्हळ्यार दर हें करतात. बट स्पीकर सर this is a very important subject. I call upon the government, urge on the government to have a proper network. एक साउथान एक कलेक्टरान एक डिसिजन घेयलां. कलेक्टरान म्हाका सांगता कलेक्टर साउथ has written to animal husbandry to create a dog shelter for them. I don't know what you have done. I feel that the minister can answer on that today, even this issue. श्री दिगंबर कामत. कलीग बाब संकल्प आमोणकारान जें कॉलिंग एटेन्शन हाडलां तें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. कारण हालीं सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी राज्यांत सगळे कडेन हो प्रॉब्लेम जावपाक लागला. इनफॅक्ट मडगांव खूब वर्सां जालीं एक तेप आशिल्लो की म्युनिसिपालिटी हाडून कारतुश्यो दिताल्यो आनी मारपी आसताले आनी तो मारप आनी शेपडी हाडून दिवप आनी शेपडे फाटल्यान 100 रुपया ताका पे करताले. हो एक तेप आशिल्लो आमच्या भुरगेपणां. तो हें घेवन गन घेवन भोंवतालो कोण दिसलें की पेटोवपाचो हो पयलीं आशिल्लो. आतां तें सगळें चेंज जालां. आतां सिच्युएशन वेगळें जालां. आतां कुत्र्या म्हणजे एकदां एमपीटीक कोणे तरी कितें मारलें आनी पुडलें ताजेर केस जावन ती सगळें काडून तांकां पॅनिशमेंट जालो तांकां जेल सुद्दां जाली. ताका लागून आतां कुत्र्या कडेन कोण इजिली मेतेर जावपाक वचना ही सत्य परिस्थिती. आनी म्हणून मडगांवां स्पिकर सर थोडे NGOs आसा आनी म्हाका दिसता आमी खूब फाटी डिस्कशन्स केलें NGO कडेन. एक NGO आसा जें सावथ गोवा वेलफेअर ट्रस्ट फॉर एनिमल्स फॉर स्टरलायजेशन आनी इम्युनायजेशन तांचे कडेन मडगांव म्युनिसिपालिटीन एक MOU सायन केल्लो आसा आनी तांकां एक व्हॅन डॉग कॅचिंग व्हॅन ती प्रोवायड करपाची आसा. ती म्युनिसिपालिटी प्रोवायड करता. तांकां इवन शेल्टर तांणी शेल्टर पळयलां शेल्टर फायनलायज केलां शेल्टराचो MOU केला आनी तातूंतल्यान एक लोकांक रिलीफ दिवपाचो प्रयत्न करता. हांव म्हणटा तें 100% चलतलें सगळें बरें चलतलें पूण प्रयत्न चालू आसा. पूण ताजे खातीर मेन सपोर्ट जाय तो एनिमल हजबंड्रीचो. आतां तांच्यो स्किम्स आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किम्स आसा वेर एनिमल हजबंड्री रिएम्बर्सीस द फंड्स. म्हाका म्हज्या म्हायती प्रमाणे जवळ जवळ मडगांव म्युनिसिपालिटीक थोडे ग्रांट्सूय दिल्ले आसा वीच कॅन बी युटिलायज फॉर सच थिंग्स आनी तातूंतल्यान म्हणजे 60,000 रुपया पर मंथ त्या NGOक मडगांव म्युनिसिपालिटी पे करता 60,000 रुपया फॉर ऑल दीस वर्क. आनी गोरवां खातीर सुद्दां तांणी हें केलां. मडगांव म्युनिसिपालिटीक गोमंतक गौ सेवा महासंघ बिचोली
हांचे कडेन टायअप केल्ले आसा आनी तांचे लोक येवन गोरवांक धरून थंय व्हरतात, थंय ते टेक केअर करतात. फक्त कितें एक्सपेन्सीस कितें येता ते एनिमल हजबंडरीन थोडे ग्रांट्स दिल्ले आसा मडगांव म्युनिसिपालिटी, तातूंतल्यान ते स्पेंड करता. फक्त चॅक करपाक जाय की तितले पयशे पावता काय, नाजाल्यार तांकां मातशे एनजीओक पयशे तूं कांय क्वेश्चन करपाक शकना न्ही. तांगे 60,000 पर मंथ तांकां दिवपाकच जाय आनी ते कामूय करतात. तातूंत भितर सिन्सियर थोडे भुरगे आसा. हांव सजेस्ट करता जे पळय संस्था काम करता त्या संस्थांक, ज्यो म्युनिसिपालिटी काम करता त्या म्युनिसिपालिटीक तांणी फंडींग करचें. मिनिस्टर. स्पीकर सर, कॉलिंग अटेन्शन आमच्या कलिगान संकल्प म्हळ्या प्रमाणे चडशा हावजांच्या मेंबरांनी उलयलां ते खरोखरच डोकेदुखी आहा. आनी तितून कितें आसा की आमी ते डायरेक्ट हँडल करूं शकना म्हणून सगळ्यो संस्था केल्ले आहा. आनी हे सगळें आसल्या कारणान काही हँडल करता आसतना लिमिटेशनूय आहा. जशें सगळ्यांनी सजेशन केलां त्या प्रमाणे ते सजेशन घेवन हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन बसतां आनी हेका कशें बेस्ट ऑफ बेस्ट वे आवट गावता हेजेर सोल्युशन काडटा. कारण काही लिमिटेशन आसल्या कारणान आमकां ते डायरेक्ट हँडल करूंक जायना. आनी येस सांगता न्ही जशें आतां आमी सर एकूच मिनिट आमी असेंब्लीन हाडला हो इश्यू. आमी पंचायती म्हऱ्यान वचूं येताले, म्युनिसिपालिटी म्हऱ्यान वचूं जाताले, आमी असोसिएट मेंबरूय आहा थंय. आमी असेंब्लीन जे संकल्प आमोणकरान हाडला कित्याक हाडला, कित्याक म्युनिसिपालिटी आनी लोकल बॉडी ते करूंक शकता म्हणून. सो हांगाच आमकां सोल्युशन जाय. बिकॉज आय एम कमिंग टू द सोल्युशन. मिनिस्टराक सपोर्ट आनी कितें उलयतलो. स्पीकर सर, आत्तां जे रेजोल्युशन जे बाब संकल्प आमोणकरान ताचेर सगळे म्हणजे मॅक्झिमम सगळ्या मेंबरांनी उलयले. तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार इन लॉंग रन खूब वेळ डिस्कशन चल्लें. हांवें ऑलरेडी सांगलां की 100% हेजें सोल्युशन काडटा. आय डिस्कस वीथ माय वेटरनरी डिपार्टमेंट. हांव डिस्कस करता एनजीओ कडेन जे बेस्ट म्हणजे बरे काम करतात ह्या सॅक्टरान तांच्याय कडेन डिस्कस करता. वॉट बेस्ट प्रॅक्टीस इन अदर स्टेट्स किंवा दुसरे कडेन ज्यो बेस्ट प्रॅक्टीस सुरू आसा तांच्याय कडेन करता. आमी एक काळ लक्षांत घेवपाक जाय, आमी गोवा स्टेट रेबीज फ्री स्टेट जाल्ली. फक्त हाल्लीच ते 5 भायल्या स्टेटींतल्यान हांगा आयले. सो ताका लागून आमकां प्रॉब्लेम जालो. नाजाल्यार आमकां ऑलरेडी रेबीज फ्री स्टेट म्हणून आमी डिक्लेरूय केल्लें. स्टरलायझेशन जें आहा पळय न्हू 100% स्टरलायझेशन खरें आमी प्रोवायड करता. डिपार्टमेंटाच्या वतीन जितके एनजीओ काम करता तांकां स्टरलायज करपा खातीर जें कितें लागता तें आमी मदत करीत आसा. बट आत्ताच्या घडीक म्हणजे तशें ओन डिपार्टमेंट हें सगळें हँडल करूंक शकना म्हाका खबर आहा आत्ताच्या घडीक. बट सगळ्या जाणांक आमी पयल्यान पयली हाजी एक पॉलिसी डिसायड करता, तुमकांय दाखयता, तुमची सजेशन्स जी आसा पळय ती ऑन पेपर घेता आनी फुडल्या मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एक आमकां 2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी एक पॉलिसी डिसिजन घेवन ती डिक्लेअर करता. म्हणजे जशें आमी स्टेक कॅटलच्या बद्दल पॉलिसी डिसिजन घेवन ताका हें करता पळय न्हू त्याच धर्तीचेर. पण तुमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन करता. म्हाका खबर आहा कारण खुबशे एक्सिडंटूय जे आसा हेका लागून जाता. ट्युरिजमाकूय त्रास जावपाक लागलेलो आसा. सगळें आसा स्पीकर सर. बट ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो कन्सिडर करूनच आमी वेटरनरी मिनिस्टर आनी हांव मेळून सगळें डिसिजन घेवन तुमकां पॉलिसी कळयता. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय मुख्यमंत्री, म्हाका लक्षांत येता की हांव जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळाचेर आमी सगळे गोशाळे संदर्भांत जी स्कीम केल्ली आमी, पण तरी सुद्दां जे लोक ज्या तरेन येवपाक जाय त्या वेळी आयले ना. म्हणजे त्यामुळे म्हाका दिसता हांगासून तुमी करता आसतना जे इंट्रस्टेड लोक आसा एनजीओ आसा पळय न्ही तांकां एकदां आफोवन हाडून तांची डिफिकल्टीन तांकां एक कॉन्फिडन्सान घेतल्यार जायत न्ही. जाल्यार हो विशय म्हणजे दोनी गोशाळा आनी हो विशय आसा न्ही तो फुडें वचूंक शकता. WBS म्हणजे बरें आहा. कॉलिंग अटेन्शन श्री विजय सरदेसाय, श्री कार्लोस फेरेरा, विरेश बोरकर, जॉयंट एसएल. Fear and anxiety in the minds of the people due to severe water shortage. The steps the government has taken in this regard so that water must be available 24/7 to every household daily or provide alternate measures to ensure that Goans have access to potable water. Speaker sir, in the state of Goa, all the areas are provided with a potable water supply and there is no acute water shortage. In order to achieve 24/7 water supply for our state, it is necessary to improve not only the water supply system facilities but also improve the knowledge and understanding of wise water use and to get the adequate water tariff.
Keeping above in mind, the PWD continuously investing in upgrading and modernization of our treatment facilities, distribution network, and storage system. PWD is also striving to minimize losses and maximize the utilization of treated water resource. PWD is implementing the smart monitoring system for a real-time monitoring of water supply system. This will help PWD to optimize the water distribution networks, direct and repair the leaks promptly, and identify the opportunities for the efficiently improvement so as to achieve the dream goal of 24/7. The present total demand of the water quantity of the 40 constituencies is 664 MLD. The total water supply is 585 MLD. The present shortfall is 79 MLD. Considering the growth in industry and trade and the influx of the migrant population and rise in the local population, efforts are being made to meet the future demand through the augmentation of the water supply scheme and the construction of the new water treatment plants totaling of 248.6 MLD listed below as taken up, and replacement of the age-old pipelines in the phased manner is also being taken up on priority. Name of the work: first, 25 MLD WTP at Ganjem, 25 MLD, 30 MLD WTP at Tuem, 30 MLD, 5.6 MLD pressure filter plant at Shuolim, augmentation of the Asnora WTP by 30 MLD, 100 MLD WTP at Salavlim, 3 MLD WTP at Kolem, Dharbandona, proposed 15 MLD WTP at Pilarn, proposed 10 MLD pressure filter at Kurem, proposed 15 MLD WTP at Morlem, and proposed 10 MLD WTP at Minkure, and proposed 5 MLD WTP at Gaudongri. Hence, with the above submission and fact, there is no fear and anxiety in the mind of the people due to the acute water shortage in the state of Goa. Speaker sir, 19 ऑगस्ट 2022 प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन गोंयच्या सरकाराचें अभिनंदन केलें आनी म्हणलें की ही फर्स्ट स्टेट जी हर घर जल सर्टिफायड म्हणून, आनीक सगळ्या घरांक हांगा पायप वॉटर कनेक्शनां आसा. स्पीकर सर, हो आतां काबराल पळय आहा, त्या काबरालाचें तरी अभिनंदन करप, कित्याक तेन्ना तो मंत्री आसतना तो सत्य उलयतालो. ताणें सांगिल्लें हें 24 आवर्स कशेंच जावचें ना म्हणून, चडांत चड आपूण 4 वरां दिवंक शकता म्हणून. तो एक तरी तो सारको उलयलेलो. आतां देर इज नो फियर एंड एंग्जायटी म्हणून मुखेलमंत्री सांगता, आनी आमी उलयतात तें 24/7. काबराल सांगतालो 4 आवर्स म्हणून तेन्ना. स्पीकर सर, खूब लोकेशनां आसा. फॉर एग्जाम्पल वाळपय, सत्तरी, मोरजी, आरांबोल, पेडणे, अंजुणा, पणजे, बाणावले, पेडणे, सिओली, जंय वॉटर शॉर्टेज आसा. तितलेंच न्ही स्पीकर सर, म्हजे कडेन एक हांगा न्यूज आयटम आहा, तो सांगता, आनी म्हाका दिसता मायकल लोबोन ताजेर पयर उलयलां. कलंगूट, आरपोरा, नागवा, पारा आनी काणका आर फेसिंग वॉटर शॉर्टेजीस वेन वॉटर फ्लड्स आर ऑल्सो हॅपनिंग एट द सेम टायम. म्हळ्यार भायर नॅचरल वॉटर इतलें आहा, पुणून टॅपान उदक येना. स्पीकर सर, हो 10 तारखेचो द गोवन, डिस्पायट हेवी रेन्स, टॅप्स रन ड्राय इन 5 विलेजीस. चीफ मिनिस्टराक ते धाडून दिता हांव. 10 तारखेचो द सेम डे तुमी आमकां RTI दिल्ली ते बॉस्टन कन्सल्टिंगाची अशी, म्हळ्यार 7 दीस पयलीं. स्पीकर सर, हावस होल्ड्स, एक स्क्रोल म्हणटा तो न्यूज पोर्टलाचेर एक हें आयिल्लें की हावस होल्ड्स विथ 24/7 सप्लाय are almost 1/4 the total number of domestic households in Goa. Officials from the state's Public Works Department explained that it is very difficult to ensure a continuous 24/7 supply of water. The water can run for anywhere from 2 hours to 18 hours in a day, depending on the location, altitude and pressure, an official said, on the condition of anonymity. Furthermore, every year during the pre-monsoon months of March, April and May, local media is replete with news stories of different parts of the state undergoing water shortage issues. Leaky pipes, pipe bursts, wall pressure issues and glitches at the source lead to existing taps running out of water. In some areas, pipes still do not exist and wells run dry.
स्पीकर सर, पिसुल्ले म्हणटा ती एक मायनिंग विलेज. हायकोर्टान वचचें पडलें थंयच्या लोकांक 28 मार्च 2022 टू डिमांड रेग्युलर सप्लाय ऑफ वॉटर. हे म्हजे जनता दरबारानूय हो इशू आयिल्लो. स्पीकर सर, हो इशू गोंयचे ह्युमन रायट्स कमिशनान 2024 मार्चान पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन दिली टू एड्रेस द इशू ऑफ एक्यूट वॉटर शॉर्टेज affecting several villages in North and South Goa. Commission's directive came following a suo motu inquiry into newspaper reports that highlighted water crises in Majorda, Kalata, Shapora, Asagaon and Anjuna over the past few months. Speaker sir, detailed report जो आयलो तातून PWDन सांगलें की PWD ह्युमन रायट्स कमिशनान सांगलें की फ्रांसिस्को कोस्ता and Loyola Words of Utarda should get water connection from larger diameter pipelines running parallel within 60 days. कमिशनान इतलेंय बी सांगलें की PWDन रिप्लेस करच्यो ओल्ड corroded GI pipes with UPVC or unplasticized polyvinyl chloride ones for the severely affected localities. स्पीकर सर, PWD केन्ना केन्ना आमकां सांगता आनी बाब सुदीन ढवळीकर मंत्री आसतना सांगतालो की थंय उदक मेळना कित्याक तें टेल एंडाचेर आहा म्हणून, टेल एंड ऑफ द डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क. हें आमकां तेन्ना आमी आयकून आमकां पुरो जाल्लें. पूण स्पीकर सर, आतां डिपार्टमेंट म्हणटा की एफर्ट्स आर बींग मेड टू रिप्लेस द पायपलायन. मुखेलमंत्र्याचें उतर जें दिलां तें ताणें म्हणलां इन अ फेज्ड मॅनर आपूण रिप्लेस करता म्हणून. बट लोकल डिस्प्यूट बी आसतात आनी ताजे खातीर कॉमन पायपलायन्स हे सगळ्यो रिप्लेस तुमी करूंक शकतले काय कितें तें म्हाका खबर ना. पूण स्पीकर सर, ह्युमन रायट्स कमिशनान इंटरवीन जावप हें म्हाका दिसता PWDक लज. आनी ताजे खातीर तांणी इयर एंडाची डेडलायन दिल्ली आहा की सगळे ऑन गोईंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स तुमी कंप्लीट करचे. म्हाका दिसता हें डायरेक्शन PWD मंत्र्याक खबर आसतलें. दीस इन्क्लूड सेटिंग अप ऑफ अ 5.6 million liters per day water treatment plant at Sonarkhed, Asagaon and augmenting the existing Osnara water facility by 30 MLD to cater to the rising demand. स्पीकर सर, ह्युमन रायट्स कमिशनाचो एक्टिंग चेअरपर्सन डेजमंड डिकोस्तान सांगलां की अर्जन्सी म्हणटा ती करूंकूच जायना जाल्यार पोर्टेबल वॉटर क्रायसीस जातल्यो. आनी ह्यो रिकमेंडेशनां जी आयल्या तातूंत तांणी म्हणलां की एडक्वेट एंड कन्सिस्टंट वॉटर सप्लाय थ्रू सस्टेनेबल पायपलायन इन्फ्रास्ट्रक्चर हो तुमी फोकस आसपाक जाय. स्पीकर सर, स्टॅटिस्टिक्स मुख्यमंत्र्यान ते दिल्या तातूंत तो शॉर्टफॉल दाखयता 79 MLDचो. 79 MLDचो शॉर्टफॉल मुखेलमंत्री एग्री जाता. म्हजे कडच्यान म्हजी कॅल्क्युलेशनाची ते 97 जातालें, पूण 79चेरूच आमी धरुया. म्हणटकर अशें जर पळयलें जाल्यार 79 MLD डिवायडेड बाय 5 म्हणजे कितले लोक आज वॉटर पार्शियल और सिवियर वॉटर शॉर्टेज क्रायसीस फेस करता तें कळटलें. वायट अशें की ह्युमन रायट्स कमिशन इन्वॉल्व जावचें पडटा आनीक मुखेलमंत्री आनीक आमच्या PWD मंत्र्याक जागोवचें पडटा. ताजे परस वर्स्ट म्हणटा तें की पावस भायर इतलो पडटा पूण टॅपाक भितर उदक ना. म्हणटकर म्हाका दिसता NEPचे भशेन मातशी तुमी जी ताकतीक करतात की हर घर जल सर्टिफायड बी म्हणून मातशी ताकतीक तुमी स्लो वचची. हें केल्यार बरें, कित्याक सर्वसामान्य नागरिकाक ना जाल्यार आमी कानान घालतात अशें तें तांकां इम्प्रेशन जातलें. सो हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन कॉन्क्रीट मेजर्स अदर दॅन दीस, बिकॉज तुमकां ह्युमन रायट्स कमिशनान डायरेक्शन दिल्लें आहा की हे वर्सान तुमी हे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सोंपोवचे पडटले. फुडल्या वर्साचेर व्हरूंक मेळचें ना, हेच वर्सान सोंपोवचे पडटले. थँक्यू देव. श्री विरेश बोरकर. जॉईंट असतो. ऑल थ्री तर हो आमी कॉलिंग एटेन्शन घातलेलो आसा आनी उदकाची शॉर्टेज आसा म्हणून घातलेलो आसा. आतां आमकां रिप्लाय येयला त्या प्रमाणे उदकाची शॉर्टेज ना आनी 24/7 वॉटर सप्लाय ही आख्खी गोंयभरांत मेळटा. हेज्या पयलू जो आदलो मिनिस्टर आसलो निलेश काब्राल हेजे कडेनूय खुबसो वाद जाल्लो, कारण तोय सांगतालो, पण तेणेन सत्य कितें आसा तें सांगलेलें की उदक आमी सगळ्यांक प्रोवायड करूं शकना आनी शॉर्टफॉल आसा म्हणून. मात हांगा ते दाखयता, हांगा शॉर्टफॉल 79 MLD आसा म्हणून दाखयता. आनी BJP सरकाराचो जेन्ना 2022 इलेक्शन आसलें तेन्ना एक मॅनिफेस्टोन तुमी घातलेलें की 24/7 वॉटर सप्लाय आसतली आनी हर घर जल आसतलें. आतां हें कशें ना,
हे प्रत्येक वेळा आमी सांगता, आतांय सांगता, हेच्या फुडेंय सांगतले. कारण सरकार जावं सीएमाक बसून खरें सत्य परिस्थिती कितें आसा ती म्हाका दिसना ताका खबर आसा, पण तरी पूण तोली पळोवंक सोदता. हांव मुद्दमून सांगपाक सोदता की वॉटर शॉर्टेज हे प्रत्येक गांवांनी आसा, प्रत्येक गांवांनी. हांगा अशें एक सिटीन ना आनी खंय प्रत्येक गांवांनी वॉटर शॉर्टेज आसा. आनी 24/7 म्हणटा तें उदक मेळत ना. उदक चडान चड मेळटा 2 वरां, कोणाक 3 वरां मेळटा चडान चड. लास्ट टायम मिनिस्टरान सांगलेलें 4 वरां मेळटा म्हणून, बट ती ना. हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां, आमी जेन्ना खुबशे गांवांनी गेले, गांवांनी आमी पळयल्लें आसा, तुमच्या काणकोण मतदारसंघांनी तुमकां खबर आसतलें, गांवदोंगरी गांव जो आसा ते गांवदोंगरी जावं खोतिगांव गांव आजून पासून वॉटर कनेक्शन ना. आनी खंयच्या हेजेर म्हणल्यार आयज तो रिप्लाय आयला, खंयच्या हेजेर असो रिप्लाय दिता तितून सांगता की हर घर जल पावल्लें आसा आनी 24/7 सगल्यांक मेवला उदक. अरे हांगा सगळे आमदार आसा, सगळ्या आमदारांक खबर आसतलें, जावं ते सावड्डे मतदारसंघात गणेश बाब आसतलो, तेंच्या मतदारसंघात पासून आजून पर्यंत वॉटर कनेक्शन ना थोडे एरियेन. जावं ते केपें एल्टन बाब आसा, केपें मतदारसंघात मोरपिल्ला आसा, जावं सुकॉल्डे आसा, थंय आजून पर्यंत कनेक्शनूच ना उदकाची. आनी 24/7 म्हूण सांगता. तुम्ही पळयता सांगे मतदारसंघान वाडेम हांगा आसा, थंय आजून पासून कनेक्शन ना. आमी प्रत्यक्षान हांव पावला थंय, हांवें पळयलां की बाबा थंय आजून पर्यंत उदकाचें वॉटर कनेक्शन PWDची वॉटर पायपलायन पावल्ली ना. खंयच्या हितून सांगता 24 वरां आमी उदक दिता म्हणून. उदक दिवपाचो पायपलायन पावोंक ना. तुमी पेडण्या वचा, पेडण्या थोडी एरिया आसा, थंय सेम इश्यू आसा. उदक कितलेशे आतां म्हाजे कलिगानूय सांगलेलें आसा की कितलेशे गांवांनी कितलेशे मतदारसंघांनी उदक येयना. आमच्या पासून मतदारसंघान जें उदक आसा त्या पद्दतीन येयना. अर्दे वर येता, 1 वर येता, 2 वर येता. हांगा 24 वरां म्हणटा तें उदक येत ना. आनी हे जो रिप्लाय दिला हो खरेंच हर घर जल म्हणटा तें ना. हर घर जल हे रॉंग रिप्लाय आसा. आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान तरी एक्सेप्ट करपाक जाय आसलें. आनी आमी कशें काम करतले आतां तुमच्या काणकोण मतदारसंघान पासून तांकां कशें आमी उदक दितले. आयज ते लोक रडटा, आयज भुरग्यांक कामाक वचपाक मेळना, शिकपाक वचपाक मेळना. थंय भुरगे आसले, ते भुरगे सांगता आमकां आमी त्या स्टँडर्डाक आसा, मात सकाळी फुडें आमकां उदकाक हें कळशी घेवन येवचें पडटा म्हणून. तुमकां खबर आसतलें, कळशी घेवन येता आनी मागीर घरा कडेन उदक पावयता आनी मागीर इस्कुलाक वयता. ही परिस्थिती गोंयांत आसा. आनी ही परिस्थिती आयज लिपोवपाक सोदता. आयज सरकार ही परिस्थिती लिपोवपाक सोदता. आनी ही आयज थंय पासून प्रायम मिनिस्टर स्पीकर सर म्हाका उलोवपाक दी. स्पेसिफीक सांगचें तो जे सांगता पळय न्ही, भुरगे वचून घरा कडेन उदीक भरता आनी स्पेसिफीक तेंच्यांनी घरा नंबरा सयत सांगची. तुमच्या काणकोणांतली आसल्यार तीय सांगची. हांव आतांच चॅक करपाक लायता म्हाज्या PWD डिपार्टमेंट. स्पीकर सर उलोवंक मेळ्ळें म्हणून कितेंय उलोवचें न्ही. स्पीकर सर उलोवंक मेळ्ळें म्हणून आमी कितें उलयना. हांव स्पेसिफीक सांगता गांवदोंगरी गांवांत मोरपिल्ला गांवांत अशी परिस्थिती आसा, सुकोडणे गांवांत अशी परिस्थिती आसा, वाडेम गांवांत अशी परिस्थिती आसा. हांव जाय नाल्यार तुका व्हरता स्पीकर सर. म्हाका व्हरपाची गरज ना. हांव व्हरता स्पीकर सर. हांव जबाबदारी घेता. स्पीकर सर हांव व्हरता पिसीक धाडा. हांव तांकां दाखयता खंयच्या गांवांत उदक येयना. हांव दाखयता. स्पीकर सर प्रश्न सुटप हो महत्वाचो. त्यामुळे मुख्यमंत्री स्पीकर सर हांव जबाबदारी घेता. स्पीकर सर जशें सीएमान सांगला, स्पीकर सर जशें सीएमान सांगला हांव जबाबदारी घेता. तेंच्यांनी तांचो ऑफिसर दिवचो. हांव येता, हांव दाखयता तुमकां. म्हाका हाऊस नंबर बरोवन दी. तुमकां व्हरोन दाखयता. तुमकां सत्य परिस्थिती दाखयता. म्हाका हांव अरे बाबा वचपाचें गांवडोंगरी ते वता स्पीकर. हांव तुमकां फूल लिस्ट दिता. कोणाच्या घरात नळ ना पळय न्ही, लिस्ट दी. कोण घरांतलें उदीक हाडटा तें कळो न्ही म्हाकाय बी. नंबर बरोवन दी, नांव बरय, तेंचो हाऊस नंबर बरय आनी तेचो फोन नंबरूय बरय आनी दी म्हाका. स्पीकर सर जशें सीएमान सांगला तशी हांव लिस्ट करून दिता तांकां. हाऊस नंबर, नांव, तेंचो मोबायल नंबर सगळें दिता. आनी म्हाका एश्युरन्स स्पीकर सर म्हाका एश्युरन्स जाय. ह्या फ्लोर ऑफ हाऊस एश्युरन्स जाय की दुसरी असेंब्ली जावचे पयलीं उदक मेळटलें. तांच्या घरात जर खरेंच नळ नासत न्ही, हांव ताका एश्युरन्स दिता की 15 दिसाच्या भितर तांकां नळ घालून दिता म्हणून. स्पीकर सर आतां हे एश्युरन्स घेवन आमी वयता. आमी हेका जो हें आसा तो सांगता. आतां दुसरें म्हणजे आतां उदक जें आसा तें उदक आयज खंय ना खंय आमकां मेळना. आतां वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट हेच्या पयलीं असो वाद जाल्लो की वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आसा ती कशीय दिता. आयज उदकूच ना. वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिता. न्यू कन्स्ट्रक्शन येता तांकां वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिता. आनी सरकार डिपार्टमेंट जो आसा हे डिपार्टमेंटान खरें म्हणल्यार लक्षांत घेवपाक जाय. कित्याक ऑलरेडी शॉर्टफॉल जो दाखयला 79 MLD दाखयल्लो आसा. जो शॉर्टफॉल आसा आनी तितूनच तुमी एबिलिटी सर्टिफिकेट दिता. तांकां व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग आसा, एक्जिस्टींग घरां आसा, रुरल एक्जिस्टींग घरां आसा, ते स्ट्रक्चर जाता, अर्बनायझेशन जाता, तांकां तुमी उदक दिता. न्यू इंडस्ट्रियली तांकां तुमी उदक दिता. बट एक्जिस्टींग आसा तांचें कितें? तांकां 2 वरां मेळटाली ती 1 वर मेळटा. 1 वर जाल्यार अर्दें वर मेळटा. मागीर
करताले तर कितें थंय मागीर बोरवेल मारता कोण बांयो मारता इनलिगल चल्ले आयज कितल्योश्यो बोरवेली बीन इनलिगल आसा WRD मिनिस्टराक खबर आसता लिस्ट काडलेली आसा कितलीशी सो हे जे आसा तो PWDन खंय सांबाळपाक जाय दुसरें म्हणजे आयज आमच्याच मतदारसंघ हांवें रिक्वेस्ट केल्लो हांवें डिमांड केल्लो की अल्ट्रासोनीक जो मिटर गेज आसा ह्यो बसोवच्यो जो टँक आसा कित्याक उदक कशें येता कितलें उदक येता कित्याक आयज वॉटर थॅफ्ट जाता भायल्या भायर खंयच्या खंय कोण उदक घेता कांयच कळना आनी टाकयेन कितें उदक कित्याक टाकयेन पावलें म्हणटा उदकूच नासता भायल्या भायर कोणान कनेक्शन मारला कितें मारला हें कळपाक जाय त्या मेन जी टँक आसा थंयच्यान हांगा पावता म्हटल्यार उदक नात उदक कमी जाता सो हेका लागून आमी डिमांड केल्लो हांवें लेटरूय केल्लें आसा की हे अल्ट्रासोनीक जो मिटर गेज आसा ही बसोवची म्हणून आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हेजो जबाब दिवपाक जाय कारण प्रत्येक कडेन आमच्याच मतदारसंघात न्हू प्रत्येक कडेन हीच सिच्युएशन आसतली स्पिकर सर आमी थोडे प्रपोजल्स आमचेय घातलेले जे पायपलायन म्हटल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रुवमेंटान आतां ते पेंडींग उरलेले आसा आमच्या शिरगांव गांवांत जावं आमच्या नेवरा हे अपडेट करपाक जाय बेगांचे बेगान अपडेट करपाक जाय कित्याक ती ओल्ड पायपलायन्स आसा ऑलमोस्ट 40 इयर्स जाल्या हांवें मुखेलमंत्र्या कडेन उलयल्लो आसा हेच्या बद्दल पण अजून पर्यंत तेजो फुडलो जो प्रोसेस आसा जाल्लो ना आनी हे प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय स्पिकर सर आतां आमी पळयता आसता जशें सीएमान सांगलें की बाकीचे जो स्ट्रेच आसा ह्यो आतां सगळे प्रपोजल्स आसा आतां एक मुद्दमून हांव गांव नेम जो गांव दोगरी आसा विषय संबंधित अस्तित्वात घे. स्पेसिफीक जो विषय सांगता नासा तो स्पिकर डिमांड सर करू स्पेसिफीक तुमकांच मदत करता स्पिकर सर जो गांव दोंगरी प्रपोज्ड 5 MLD आसा म्हणटा स्पीकर सराक मदत करपाची गरज ना स्पीकर सर आपल्या ना सांगता कित्याक ना हांगा स्पिकर सर हांगा तुजे जो आसा पळय तुझी माहिती काय सांगता तुझी माहिती काय सांगता? गावणे डेमा विशया संदर्भात आम्ही 3 स्केचान करून जे आसा न्ही जवळ 80 कोटीचो टेंडर करता तो ते जातले तोच रिप्लाय जाय म्हाका स्पिकर सर तो रिप्लाय गावल्यार पुरो सो स्पिकर सर जशें सीएमान सांगला स्पिकर सर आयज जशें सीएमान सांगला 15 दिसां भितर तो उदकाची सोय जी आसा आमी जी लिस्ट दिता तांकां दितलो म्हणून हें आश्वासन घेवन हांव आयज बसता मात म्हाका दिसता फूल सभागृह आसा सीएम 15 दिसांनी कसो करतलो ही चॅलेंज हांव एक्सेप्ट करता तेंवूय कळपाक जाय आमकां देव बरें करूं श्री कार्लोस फेरेरा ऑनरेबल स्पीकर तुम्ही आयकलां आसतलें सगळे गोंयांत प्रॉब्लम जाता उदकाचो कित्याक उदक एक पंप फेल जाता नाजाल्यार आमगे पायपाचे फुट्टात आनी मागीर उदक येना आमचे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसनोराचें उदक येता तें कारोना ओलावली पोंबुर्पा एकुशी ती फूल लायन एफेक्ट जाता ती पोरवरी पासून वयता मागीर हे सायडीन आल्दोना उदक मेळना साईनागर नाशनोला बास्तोरा ओकसाई कितें जाता आय वील गिव अ स्मॉल दिस थिंग डिपार्टमेंटान म्हाका दिलो ते आय जस्ट पास दीस आउट एक for the Honorable Speaker and one is for the Chief Minister. एक Honorable Speaker. ही चार्ट प्लॅन म्हाका इंजिनियर PWDचे दिला how the flow is coming आणि साईनगर म्हणून दाखयला थिंगा upgrade capacity that they themselves have said it requires to upgrade कित्याक परत थिंग उदो ना. On the right side, you see this Lankade, 200 millimeters, the pipe has to be replaced because replacement zayn azale te tanki bonna. Ek this lagta full zawpak magi udo pawpak. Then in left side, Borwan Wado, ti tanki pod paha dekon at sangla te bond kela, direct connection kela. Mon behind the panchayat zominaha, that is belonging to the government only. So they have proposed it, but it's taking very long time for having the new tank constructed. And another issue has come, demolish करून जाय आणि ती घालून जाय man. This kind of bureaucratic केन्ना काबाज आसना. If Honorable Chief Minister can just look into it to expedite this, because if this is done in your own land, acquisition काय नाका. There is Maina Wado. I have written there Maina Wado. There is a well. Moira near Lutz Chapel, there is a tank with a well. Well आणि tank use करनात. And Kitla there is a well. So these are the problems which happen. कित्याक आमगे टांकी आत जाल्यार टांकी उदक वचना जाल्यार इवन पोंबुर्पा टांकी उदक वचना जाल्यार मागीर इट डजंट कम डावन. एट गिरी सद्दां पायप बस जाता आनी उदक
फ्लो जाता. थोड पाटी आमकां सांगतात ते उदक फ्लो जाता म्हूण कित्याक टू रिलीज द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ द वॉटर. बट गॅलन्स एंड गॅलन्स ऑफ वॉटर वयता. I'll give this showing of Herald, the newspaper, showing this pipe burst and the water overflowing. And आता काल पयर आमी उलयल्ले की पावस पडटा उदो आसा म्हणून नोडान उदो ना. आमी पळयलां की हर घर जल म्हणून घातात थिंगा, बट इन द कोस्टल बेल्ट हर घर टँकर म्हूण चलवतात. सुभाष शिरोडकरान सांगलेलें की no more water shortage by December 2024. But I don't think that this is happening, because if you are going to have these breakdowns and quick repair जायना, when there is a pipe burst, दुसरे दिसा कोत्तात उदो व्हांवन वयता, मागीर लोकां उदो ना, and pressure ना तेन्ना उदो पासून ना. So I request that the government should take steps to take this. Yes, and not ह्या दिसा आतां muddy water येतात. तूं म्हणटले that is turbidity in the water, but we are paying for drinking water, we are not paying for turbid water. So I request that please take care. Last time also one small point I want to make. आमी इश्यू काडलो तेन्ना निलेश काब्राल आसलो तेन्ना तेणें सांगला लोक गार्डना पासून यूज करतात उदक. So that is why the water is not coming. But you all are not giving separate water supply for gardening. You are giving only one water supply. And people are paying high charges for drinking water. So therefore my request is that please look into this and make sure that we are getting water 24/7. I'm obliged. खूब जाण उलोवपाचें आसा. एक लक्षांत दवरात की डिमांडाचेर तुमकां उलोवपाक मेळटलें, पण एक 2-2 मिनटांनी विशय सोंपयात. स्पीकर सर, कमर कामत आज जे कॉलिंग एटेन्शन हावसाचे मुखार आहा ताजेर उलोवपाक हांव उबो. एक गजाल खरी की उदकाचो डिमांड हो दिसान दीस वाडत आसा. शहरांतय वाडटा, ग्रामीण भागांतय वाडटा. शहरांत वाडटा कित्याक शहरांत मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स जातात. गांवांत वाडटा कित्याक जाल्यार गांवांनी लोकांची अपेक्षा, लोकांनी बांयो पुरयल्या, लोक बांयो यूज करना आनी ताका लागून प्रत्येक जाण नळाचेर अवलंबून रावपाक सोदता. एक लक्षांत दवरा की दक्षिण गोंयच्या लोकांनी बऱ्या वर्सां पयलीं खूब डिफिकल्टीज फेस केल्या. साळावलेची पायपलायन परत परत फुट्टाली. 3 दीस उदक ना, 4 दीस उदक ना, हें आमी फेस केलां. आमकां खबर आहा. हांव पर्सनली वचून हॉटेलां रावलां 3 दीस, कारण हांव रावता बिल्डिंगेक उदक वयर चडना आशिल्लें. आज परिस्थिती कशी आहा? आज परिस्थिती कितलेशे पटीन बरी आसा उदकाची, कोण ना म्हणपाक शकपाना. म्हणून लोकांच्यो अपेक्षा वाडल्या कितें? लोक म्हणटा 24/7 उदक जाय. लोकांची खरी गरज आसा. सकाळचे 1 4 वरां आनी सांजचे जर 4 वरां इतले सुद्दां मिनिमम उदक दियात जाल्यार लोकांक म्हाका दिसता खुबशें सॅटिस्फॅक्शन जातलें. कारण तांकां सदांच त्या टायमाचेर उदक जाय पडटा. आनी म्हणून म्हाज्या मतान उदकाच्यो पायपलायनी खंय फुटल्यात. आतां फॉर एग्जाम्पल मडगांव थोडे कडेन ओल्ड लायन्स अजून आमकां मेळटा. जेन्ना रिपेर करपाक वता तेन्ना लक्षांत येता की ओल्ड पायपलायन आसा, त्यो सगळ्यो नवे रिप्लेस करपाचें काम चालू आसा. करतले बी सगळे पायपलायन चेंज केले, तातूंतल्यान उदक बरें जातलें. मडगांव आमी कितलेशे टँक्सय बांदिल्ले आसात. पूण मेन डिमांड जो वाडटा ताजेर सरकारान एक म्हणजे आतां ताणें दिलां कितें कितें आमी नवें घालपाचें आसा. सरकार कितें कितें घालपाचें आसा, प्रेशरान खंय प्लांट घालपाचें आसा, कितें घालपाचें आसा. तातूंत भितर एक आसा की 100 mld WTP एट सालावलीन. तो जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता संपूर्ण दक्षिण गोंयचो प्रॉब्लेम परमनंट सॉल्व जातलो. तो जाता तितले बेगीन सरकारान करचो. आनी आज उदक आतां पळय बाब कालुशान सांगलें की लोक गार्डन शिंपपाक उदक वापरतात. गार्डन कित्याक? गाडयो धुवपाक सुद्दां वापरतात. हांव कितलेशे पळयता सकाळ फुडें उठून सगळे नळाचे टॅप लायतात आनी गाडयो धुयतात. आतां तूं कंट्रोल कोण करतलो? तो म्हणटलो आय एम पेयींग फॉर द वॉटर. पण वॉटर शूड बी ऑन प्रायोरिटी यूज फॉर ड्रिंकींग. हें पयलीं सोसायटीन पयलीं समजून घेवपाक जाय. हांव जें उदक यूज करतां तें हांव कॉन्सियसली यूज करतलो, कारण ह्या उदकाचेर सगळे जाण अवलंबून आसता. हें जो पर्यंत आमी समजना तो पर्यंत हे प्रॉब्लेम अशेंच जायत उरतले. म्हणजे मागणी आसा की लोकांनी सगळ्यांनी पब्लिकांनी बी मिनिमम उदक पळय जें जाय तितलेंच घेवचें, वेस्ट करचें न्ही. ही म्हजी सगळ्यांक अपील आसा. श्री वेंजू वेगस. Regards to the calling attention raised by our colleague Sri Vijay Sardesai, Kalus Ferreira, Virish Borkar,
स्पीकर सर सांगता आसतना पयलीं सुद्दां एक रिक्वेस्ट गायिल्ली, हर घर जल, सुराले आंगणवाडी आहा, हांको सांगता ओरोस जालें सांगलोलें, एश्युरन्स दिलोली, सुरालेची आंगणवाडीक उदो ना, टॉयलेट ना, इलेक्ट्रिसिटी ना. हर घर जल, अंगणवाडीक उदो ना, इलेक्ट्रिसिटी ना आनी टॉयलेट ना, हांको सांगता. हें नोट डावन कर, एश्युरन्स परत दी, कोण गे 7 तारीख ऑगस्टाचे पयलें. तुमगेलेंच अंगणवाडी तुमगेलीच, बिल्डींग कोणा येना, उदो ना, टॉयलेट ना आनी इलेक्ट्रिसिटी ना, तिनी वस्त नाय. सुकुबाटांत अंगणवाडी आहा आनी थिंगा हें सिट्युएशन आयज तारखेर 2024 देखून आहा आनी हेच असेंब्ली हांवें सांगलोलें आनी म्हाका एश्युरन्स दिल्ली. सो आतां 7 ऑगस्टा एश्युरन्स दी, 7 ऑगस्ट 2024 पयलीं सगळे डिपार्टमेंट वचपा जाय सुकुबाटांत, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिवपा जाय, उदका कनेक्शन दिवपा जाय आनी टॉयलेट. एक मुठाय मागीर स्मार्ट CM. आतां ह्या टॅक्नॉलॉजीचे स्मार्ट सुकुबाट सगळ्या लोकसभेक इलेक्शनां वोट बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडले ते सुकुबाटांत, ते बुथाक 400 आनी कितू पडले तेंय सांगता तुमकां 20 पॉयंट प्रोग्रामांत सगळ्यान चड बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते बुथार पडले आनी त्या बुथार आंगणवाडी आहा, तितून टॉयलेट ना, उदो ना आनी ना. बरें, मुखार या. बरें स्पीकर सर, आतां CMान सांगलां, म्हाका बरें सोदा एक पाट आय लायक हीज थॉट प्रोसेस, विजन आहा तेका, कित्याक काल तेणें सांगलोलें ड्रेनेज बांदताय ते बेत घालपा जायना म्हूण, सारकें आहा, पूण कॉन्ट्रॅक्टरां आनी वर्क ऑर्डरींग तेणें घालपा जाय की चीर घालपा जाय म्हूण, कॉन्क्रीट घालपा नाका म्हूण. सो विजन मॅच करपाक तेणें म्हाका सोदा हें करपा जाय. वे वॉटर इज कन्सर्न, आय थिंक 2047 शूड बी द गोल ऑफ द गव्हर्मेंट. नाव वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट मॉनिटरींग सिस्टम. बिकॉज द स्मार्ट मॉनिटरींग सिस्टम 15 वर्स जाले चलता. नाव द लेटस्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स for smart water management systems. So we should not go for 10 years back technology and talk about smart monitoring system. We have to get in vendors, get in support system for artificial smart water management system, looking at 2047 vision for the state. If we start now, then we will able to know how we are going to use artificial intelligence for optimization and decision support tools in water supply. Speaker sir, आमगे मेन इश्यू उदकाचो म्हणटाय तो मेजर नॉन रेव्हेन्यू वॉटर इज इन दी फॉर्म ऑफ लिकेज. लिकेजींत उदक आमगेलें चड वयता, जाका रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक मेळना, आनी दॅट इज मेन इन सर्वीस कनेक्शन्स. सो हेजें एक मेजर सोल्युशन म्हणटाय तें ऑल GI पायपलायन नीड्स टू बी रिप्लेस्ड. आमगेलें हें जर तर बजट केलें इन द 2047 रन जो आहा, आनी सगल्यो GI पायपलायन गव्हर्मेंटान आंगार घेवन लोकांचेर रेस्पेस घालप न्हू, म्हणजे मेन रोडारसून मिटर आहा थिंगा पयलें लोक घातालो त्यो पायपलायन्स आहाय त्यो, आतां आमकां घालपा जायो, सो दॅट वी आर किपींग अप अ लॉंग टर्म विजन ऑफ सेविंग वॉटर अँड सो दॅट आवर रेव्हेन्यू कॅन बी सेव्ड. थँक्यू स्पीकर सर. First of all, I would like to thank our Honorable CM for passing my 5.6 MLD water treatment plant at Sonarkhed, Asagaon. सर म्हणल्यार हे 5.6 MLD ट्रिटमेंट प्लांट रेडी जाता म्हणल्यार आनी इट वील टेक सम मोर टायम, अरावंड 6 months मिनिमम. त्या म्हणल्यार सर हांगा आमकां मोस्ट ऑफ द विलेजीस इन शिवोली ऑल्टरनेट डे उदक येता सर. आनी जेन्ना ऑल्टरनेट डे उदक येता आनी त्या ऑल्टरनेट डेयाक म्हण तूं उदक येयना, देन द नेक्स्ट वॉटर सप्लाय इज ऑन द नेक्स्ट ऑल्टरनेट डे. आनी हो खूब प्रॉब्लम जाता सर. आमकां ओल्ड पायपलायन्स आहा तेय हांव डिमांडाच्या वखदार उलयतलें, बट दीस शॉर्टेज ऑफ वॉटर स्पेशली ड्युरींग दीस रेन्स इट हॅज बिकम अ रियल प्रॉब्लम फॉर आवर पीपल. आनी भोव करून आय कॅन रिमेंबर फ्रॉम टायम आय बिकम MLA, आय बीन कॉलिंग JE and that supervisor almost every second day, ह्या वाड्यान उदक ना, ह्या वाड्यान उदक ना, ह्या वाड्यान, being MLA. So just look into it and please see that the water problem gets solved. Thank you, sir. Yes. Dr. Jangan Shetty. पयलीं हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता की तांणी आमकां आमच्या मेणकुऱ्यां 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हणजे प्रपोज केला. इनफॅक्ट ती फायल सगळी जाल्ली आसा, येसाक आसा. रिक्वेस्ट करता की
जाता तितले बेगीन वर्क ऑर्डर दिवन तें काम सुरू करचें आनी म्हाका दिसता ही 10 MLD जर आमी घालीत मेणकुरे जाल्यार मेणकुरे साळ आनी सबंद लाटम वर्साच्या उदकाचो इशू सॉल्व जातलो कित्याक रॉ वॉटर प्लांट आमी 2 वर्सां पयलीं सुरू काम केलां ऑलमोस्ट सोंपत आयला. इशू रावता तो फक्त शहरान जी ओल्ड पायपलायन आसली सिमेंट पायपलायन आसली ती बदलपाचें काम चालू आसा. पण मुळगांव आनी शहरान खंय खरे हाय एल्टिट्यूड घरां आसत तांकां उदक मेळना. सो त्याच्या खातीर थिसर ग्रावंड लेवल रिजर्वर बांदपाची एक मातशें काम बेगीन घेवपा जाय. आनी पाजीर आमची एक वयर जुनी वॉटर टँक आसा तेचो हांवें एस्टिमेट फॉरवर्ड केल्लो आसा ती एक बांदपाची. जर अशे थोडे गोश्टी जर करीत जाल्यार लाडफ्या मुळगांव आनी जो आमचो बिचोलीच्या भागाचो उदकाचो इशू सॉल्व जातलो. गांवांतलो इशू म्हाका दिसता लागतले ते एका 1-2 वर्सां कामाक लागतली कित्याक 70 कोटीचें काम आसा. पण टील दॅन डिपार्टमेंटान आमकां टँकर सप्लाय करचे आनी जाता तितले हे बेगीन कामां करपाची थोडी उरल्या ती. थँक्यू. प्रवीण शेठ. हांव सरकाराचें अभिनंदन करता कित्याक आमचें सरकार उदकाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपाक लागून खूब प्रयत्न करता. थोडेशे सजेशनां जे आमच्या मतदारसंघाचे बाबतींत सांगपाक सोदता. दोतोरान एड्रेस केले आतां चंद्रकांत शेट्यान की लामगांव जी ग्रावंड वॉटर रिजर्वर आसा ऑनरेबल सीएमाक खबर आसतली ती ज्या जाग्यार आमची 20 लाख लिटर कॅपेसिटीची एक 28-30 वर्सां पयलींची जी टँक आहा ती एकूच टँक आहा जी पोडाच्या प्लांटा वरसून लामगांव ह्या टाकयेन उदक येवन पडटा. ती खूब जीर्ण जाल्ली आहा डायलॅपिटेड कंडिशनान आसा आनी ती दुसरी बांदपाक लागून म्हणजे 20 लाख लिटर कॅपेसिटीची टँक बांदपाक लागून आमी जॉयंटली आमकां खबर आसा हे फायल आमी मुवमेंट केल्ली आसा आनी ही बेगींतल्या बेगीन बांदतले ही आमकां खात्री आहा. स्पिकर सर आमच्या चोडण गांवांत 2 दिसांनी एक फावटी उदक येता. हे जर आमकां 24/7 करतलो जाल्यार हो ग्रावंड वॉटर रिजर्वर खूब गरजेचो आसा. तशेंच आमी एक प्लांट सजेस्ट केल्लो आसा आमच्या मया दिवाळगाळी ह्या गांवांत ज्या जाग्यार एक प्लांट जर आसलो जाल्यार आमची मये मतदारसंघान उदक 24/7 येवपाक कांयच हरकत ना. हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन ऑनरेबल सीएमा कडेन की ह्या बाबतींत आमकां मदत करची. थँक्यू स्पिकर सर. श्री अलेक्स लॉरेन्स. श्री निलेश काब्राल. स्पिकर सर हांव कांयच चड उलयना. उदकाचो विशय ऑनरेबल सीएम फुडें व्हरतलो जे प्लांट दाखयल्या सगळे जातले. पूण म्हजें सांगपाचें कितें आहा स्पिकर सर इशू आसा स्पिकर सर हांव पयरूय उलयल्लो. हांव रिक्वेस्ट करता एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड PWD मिनिस्टर की ह्यो गोश्टी जेन्ना जाता आमी पळयता की रस्ते पायपलायनीक घालता आनी जे एक्झिस्टींग रस्ते आहात तेजेरूच सायडीन आमी घालता आनी जागो पावना. आनी आज जेन्ना हे विशय सगळे प्लांट जातले वेगळे वेगळे विशय जातले ही पायपलायनी घालूंक पडटल्यो आनी आमी पळयता की आमचे कडेन जागे आसना घालपाक. आनी हेजे खातीर हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो की ह्यो गोश्टी जे 24/7 तेजें स्वप्न आसा करपाचें तें करतलो तेजें डावट ना. पूण हें फुडें व्हरपाक जें काम आसा स्पिकर सर म्हाका दिसता TCP मिनिस्टर आनी सीएमान हे बसून जे हांवें काल मुद्दो काडला TDR जो आमचे सगळे रस्त्याचे 30 मिटर्स 15 मिटर्स 15 मिटर 10 मिटर हे सगळे रस्त्याक हो TDR कॉन्सेप्ट करूंक पडटलो स्पिकर. आनी जे लोकांक जे कायदो करपी आमी साय स्पिकर सर कंपल्सरी घेवंक पडटलो आनी वील हॅव टू टेक दीस बिकॉज आज पळोवपाक गेल्यार सर अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आहा त्याच रस्त्यार कोण इंटरनेट केबल घालता त्याच रस्त्यार पायपलायनी घालता त्या रस्त्यार हे सगळी गोश्टी रस्त्यार ते घालता रस्तो आतां सारको म्हणजे इट इज बिकम अशीर जाला. आनी हे जेन्ना 24/7 जे स्वप्न सीएम करता आनी जातलें नो डावट हे करता तेन्ना जागो आमकां पायपलायन घालपाक हे जागे आसचे ना स्पिकर सर. सो हेजे खातीर हो TDR कॉन्सेप्ट जर केलो जाल्यार लोकांचे जे सायडीचे जागे कितें फ्रीज जाल्ले आहा जागे इन TCP हे आमकां यूज करूंक मेळटले स्पिकर सर. हेजेर मातशें लक्ष घालून फुडें 24/7 आमचे मतदारसंघान ऑलरेडी सीएमान 24/7 केल्ले आहा. थोड्यो गोश्टी थोड्यो मातशे वयर सकयल जाल्ल्यो ते फुडें करतलो सीएम. बरें स्पिकर सर. थँक्यू. श्री रुजर फर्नांडीस. स्पिकर सर वॉटर शॉर्टेजीचेर उलयतना पयले सुवातेर सीएमाक हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 2 व्हडल्यो पायपलायनी पास केलेली आहा वर्क ऑर्डरी जालेली आहा. तशेंच आनीक एक 4 टांक्यो 2 आमच्या सांताक्रूज 24 मिटर हायटीच्यो तशेंच विथसाम तशें एक चिंबलाय हायटीक एक टांकी आमची ती आतां फॉवर्ड जाल्ली आहा ते सीएमाच्या हातींतल्यान आतां पास जातले म्हाका गॅरंटी आहा. तशेंच ह्या उदकाचेर उलयतना कितें जाता स्पिकर सर जेन्ना लोक मोटर बसयता घरांनी थोडे लोक डायरेक्ट पायपलायनीक बसयता
आनी जेन्ना डायरेक्ट पायप लायनीक हे मोटर बसयता तेन्ना शेजाऱ्यांक उदीक चोडना. तेन्ना डायरेक्ट पायप लायनीक मोटर बसोवपाचें हें म्हाज्या हिसपान हें बंद जावंक जाय. तेणी जाय जाल्यार टांकी बसोवं, तेंच्यान अंडरग्रावंड एक टांकी बसूंक जाता एक घरान, आनी त्या टांकयेक तेणी मोटर बसोवं. हें तर करीत जाल्यार हे सगळ्या लोकांक कॉन्स्टिट्युन्सी वायज तशेंच गोंयान हें सगळ्याक बऱ्याक पडटलें. नाजाल्यार अशें खूब त्रास जाता. तशेंच स्पिकर सर जाता कितें, केन्नाय जे बिल्डर एका वाड्यान येता आनी एक कमर्शियल बिल्डींग बांदपाक येता आनीक गांवान आदींच उदीक लोकांक सारकें मेळना आनी अश्यो बिल्डिंगे तर येयल्यो जाल्यार लोकांक आनीक त्रास जाता. ताका लागून जेन्ना व्हडल्यो व्हडल्यो कमर्शियल बिल्डिंगी येता वाड्यांनी तेन्ना लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय, वाड्याच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आनी तशेंच MLAकूय कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. कित्याक बिल्डर येता बांदता आनी चल्ले, मागीर लास्टाक उदकाचे प्रॉब्लम, लायटीचे प्रॉब्लम हे सगळे MLAच्या माथ्यार पडटा. आनी अशें घडोवंक पाना जावपाक MLAची कन्सर्न इम्पॉर्टंट, नाल्यार अशें गांवांत प्रॉब्लम वाडत वयतले आनी वाड्याच्या लोकांक त्रास जातले. हे अशें जावंक पाना. थँक्यू सर. श्रीमती जेनिफर मनसरफ. Speaker sir, before I start, I would like to thank the Honorable CM for sanctioning a 650 cubic meter overhead tank for me for Talegaon. This will definitely help one section of Talegaon, but there are quite a few areas in Talegaon which have a major shortage of water. In some areas, water comes at 4 o'clock in the morning for only 1 hour, so people have to specially wake up at 4 to fill water. And if there is water, then there is no pressure. So, and the minute you call the department, suddenly they release the pressure. So I don't understand how this happens. I think the supervisors who are in charge don't release the water properly. So there's a lot of issues like that, and quite a few section of Talegaon also depends on water tankers. And I think the pipelines which are there also are very old now. So CM may please look into this and maybe change the pipes to newer ones. Thank you, Speaker. Sure. Cruz Silva. स्पीकर सर, गोंय केन्नाय पावस म्हणटा उणो पडना. ह्या वर्सा पावन सोकटे कडेन बुडलां. सो म्हाका दिसता, आनी आयज हांगा रावन आमी उलयता तें आमकां उदक ना म्हणून. सो म्हाका दिसता 2 रिजन जावपाक जाताय. एक रिजन, नो प्रॉपर कन्जर्वेशन ऑफ वॉटर. सेकेंड, नो प्रॉपर मॅनेजमेंट ऑफ वॉटर. सो हांव मागता जे वॉटर रिसोर्स PWD आनी प्लॅनिंग करचें आनी सारकें डिस्ट्रिब्युशन फायंड आउट करचें म्हणून. सो आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी थोडे एरिया आसात त्यो एवरी इयर सेम एरिया उदकाचे प्रॉब्लम सदांच आसा. गाळी, मोड, ड्रमापूर, सालजोरा, बराडी, पोकळीवाडा म्हणून. सो हे प्रॉब्लम थंय सॉल्व जाता जाल्यार पायप रिप्लेसमेंट जावपाक जाय आनी प्रेशर वाडपाक जाय आनी ज्यो लिकेज आहाय त्यो प्लग जावपाक जाय. सो एक फायल आमची वर्क ऑर्डराक आहा, अजून ऑर्डर मेळना आमची गाळी. सो हांव मागता ही आमची ऑर्डर मेळची आनी दुसरी पायपलायन आहा ती आमकां आमी एस्टिमेट धाडटले थंय एप्रूव करचें म्हणून. श्री मायकल लोबो. Calling attention moved by Honorable MLA Vijay Sardesai and Carlos Pab for water shortage in entire state of Goa. Speaker sir, म्हाका दिसता time and again this August House has discussed this problem. आनी आदी 10 वर्सां 15 वर्सां पयलीं जें काम जावपाक जाय आसलें तें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हिंगासर आमकां रिप्लाय दिला तें आमच्या सरकारान आतां केलां. म्हणजे गेलीं 5-6 वर्सांक हें काम सुरवात जालां. पूण जे 5.6 MLD प्लांट फिल्टर प्लांट एट शिवोलीम आनी पिलेन जो 15 MLD जो आहा तेचे रिक्वायरमेंट जे आहा एक्चुअली इज 30 MLD आनी शिवोलीम इज एटलीस्ट अरावंड 20 MLD. म्हणजे हो 5.6 MLD घालता पळय तो त्या टायमाचो रिक्वायरमेंट. म्हणजे 10 वर्सां पयलीं जे प्लॅनिंग केल्लें पळय तेजो रिक्वायरमेंट. म्हणजे हे सगळे जे रिक्वायरमेंट आहा हे खूब आदले. जे शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीत आहा अरावंड 3000 न्यू flats or villas or all those things. The number of rooms which are increasing is 3000. आमचे around 8000 हा न्यू. म्हणजे अंडर कंस्ट्रक्शन जे चालू आहा पळय ते. म्हणजे हे जे 15 MLD जे आहा हे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी हे पावपाचें ना उदक. म्हणजे हांव कितें म्हणटा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हें बरें काम केलां, तेच्या टेन्युअरान हें काम सुरवात केलां. पूण रिक्वायरमेंट इज ह्यूज. जे आमी आतां फुडल्या वर्सा म्हणजे आफ्टर अनदर 1 year जे इनॉग्रेट करतले वील ओन्ली बी सफिशियंट फॉर अरावंड 30% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट.
At the moment, our requirement for Kalangut constituency is around 20-22 MLD of water, which we are hardly getting 10 MLD. 10 MLD आमकां shortage आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ह्या मुद्द्याचेर आमची सगळ्यांची मिटींग घेवपाची गरज आहा, ऑल 40 MLAs. आनी आमचे रिक्वायरमेंट जाणा जावन घेवपाची गरज आहा. म्हणजे इंजिनियर्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट, म्हणजे एक्झिक्युटीव इंजिनियर, एसिस्टंट इंजिनियर, जेई, आनी थिंगासरलो जो आमकां उदक सप्लाय करता तो इनचार्ज तेजो, त्या हेचो, नाजाल्यार हें कांयच जावचें ना. आमी उलयतच रावतले, फुडल्या हितून येतले, परतून डिसेंबरान आमी हिंगा येतले, ऑगस्ट 1000, आनी परत आनीक कॉलिंग एटेन्शन घालतलो, परत आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनीक घालतलो, मागीर हांव घालतलो फुडल्या फावटी, आनी कोण घालतलो, आनी आमी सगळे उलयत रावतले. हे उदकाचे प्रॉब्लम 15 वर्सां पयलीं सॉल्व जावंक जालें, तें जावंक ना. आतां सरकारान काम चालू केलां, पूण तेजे खऱ्यांनीच कितें रिक्वायरमेंट आहा ते जाणा जावन घेवचे. आनी आतांच जो तर इन्क्रीज करूंक जाता, जे आमी इनॉग्रेशन करपाचें 15 MLDचे ते 25 करूंक जाता. आमकां फिल्ट्रेशन प्लांट वाडोवपाची गरज आहा. तेजे भायर जे 5.6 आहा थिंगा 10 MLD, म्हणजे जागो आहा थिंगा येन्नाच जर काम सुरवात करपाची गरज आहा. सेकंडली एक आमकां एक रिप्लाय जाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जी न्यू विलाज येता, जी न्यू बिल्डिंगां येता, तांकां कनेक्शन दिवप ना. आमचे लोकलांक उदक मेळना, पूण बिल्डरांचे फायली डायरेक्ट हिंगा पावता. म्हणजे they route the files to the executive engineer and it comes up to the government and it gets sanction मेवता तेका. म्हणजे 80 फ्लॅट्सांक कनेक्शन, 50 फ्लॅट्सांक कनेक्शन, हें बंद जावपाक जाय. म्हणजे न्यू कनेक्शन शूड स्टॉप. म्हणजे हांव तुका एक इमिडिएट सोल्युशन सांगता, न्यू कनेक्शन फॉर कमर्शियल बिल्डींग शूड स्टॉप. कित्याक तांकां जर तर आमी कनेक्शन दिलें स्पीकर सर, जाल्यार आमच्या लोकलांक जे आमी म्हणटा आतां फुडल्या वर्सा तुमकां आमी उदक दितले, आमचे 15 MLD प्लांट रेडी जाता, 5.6 MLD प्लांट रेडी जाता, आमी दिवंक पावचे ना स्पीकर सर. आनी सेकंडली आनीक हांव बिफोर आय स्टॉप, जे पंप्स घातलेले आहा हे सगळे हॉटेलांनी, हे सगळे बिल्डिंगां जी 100 फ्लॅटां येयल्या तेणी पंप बसयला भितर, म्हणजे सक्शन पंप. जेन्ना फिल्ट्रेशन प्लांट उदक सोडलें, रिलीज केलें, ते जाणा उमके टायमार रिलीज, ते आपलो पंप चालू करता. म्हणजे पयले तेंचो साम बसता, आनी तेंचो साम कितलो स्पीकर सर, 1 लाख लिटर. म्हणजे तेंचो साम बरोतूच जाल्यार फाटले जी घरां आहा तांकां उदक मेवता. हे सगळे पंप आयडेंटिफाय करून काडटलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान. ते इमिडिएट प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक हे ऑर्डर दिवची पडटली, हे सगळे पंप कॉन्फिस्केट करपाक आनी तेंचेर FIR फायल करपाक, बिकॉज इट इज इलिगल. हेचेरूय मातशें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगचें आमकां. एंथनी वाज. बिकॉज कॉलिंग एटेन्शन जे आमचे कलिकान हाडलां, विजय तशेंच कार्लोस, विरेश, हाचेर हांव उबो आसा. आनीक आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी सांगपाचें म्हटल्यार हांव गोवोरमेंटाक काल ना देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक 2 जे विलेजी आसा तेका आमकां 24 hours आमकां उदक मेळटा. बाकीचे जे 3 कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, जावं कोर्ताली, केलोसी आनी सांकवाल, हांगासर आमकां शॉर्टेज पडटा. आनीक आमचे जे कितन स्कूल जे आसा ज्वारीनगर, हाका ऑल्टरनेट डेज उदक आसता. हांव मागतां सराकडे लागीं जाता तितले बेगीन आमचे जे कितन स्कूल ज्वारीनगर आसा ताका 24 hours उदक दिवचें म्हणून. माननीय मुख्यमंत्री. अरे हांव उलयतां स्पीकर सर. ब्रीफ. I rise to speak on the calling attention moved by Shri Vijay Sardesai and Carlos Ferreira and Viresh Borkar. Speaker sir, जायते हिंगा उलयले on the issues, and हो issue एकदम important आसा. आनीक I believe that the real tragedy of Goa is that the rural areas and villages that were before self-sufficient, गांवांनी बी, today, Speaker sir, are facing water crisis. Speaker sir, this is due to the neglect of the traditional source, जे traditional बांय बी आहाय ते सगळे बंद जाले. आनीक the complete focus of the government is to help the urban location, जे cities आहे, आणि खास करून हे जे बिल्डर माफी आहे, जे बाब मायकल लोबोन सांगला, हे मेन कारणीभूत आहे. हे उदकाचे डायवर्ट करपाक हो एक व्हडलें प्रकरण, बारीकशें काण न्हू, ते सार मोठें काण, हे डायवर्ट करून उडयताय. बिकॉज
in the past, there used to be water shortage only in the summer months. Anta winteranूय shortage. आमगेलो गोंयचो पात्रांव आहा हिंगा, फोंडेचो आमदार आनी मंत्री, तांणी सजेस्ट तुमकां केल्लें बरें बांद बांदय म्हणून, आनी तें उदक एक्सपोर्ट करय म्हणून, खूंय दुबय, मिडल इस्ट. तुगे टुरिजम मिनिस्टरा सांग, थिंग दुबय टुरिजम हावस, तांकां एक अग्रिमेंट सायन मार, पोत मागीर इम्पोर्ट करया. हें कितें चल्लां स्पिकर सर? कसली फकाणां? हर घर जल म्हणून ही स्कीम मुखेलमंत्री आख्खे देशभर सारकें हर घर जल जालां. आं, ही घोशणा देशभर, ही कोणागेली गॅरंटी? ही मोदी सरकाराली गॅरंटी म्हणटाले हर घर जल. आज हें कितें दाखोवन दिता? सगळे कडेन वयल्या कोणागेल्या घरांत जल ना, नोडूय ना, कांय ना. बिकॉज सर आज ग्रामीण भागांत जावं सांगेचो भाग, दुसरे जायत्या भागांत सेलावलीम डॅमाचें जें उदक आहा थिंगा सांग्यार पासून सारकें उदक ना, काणकोणच्या भागांत उदक ना. तर हेजेर सुटावो करपाक आय अग्री विथ द honorable suggestion made by Michael Lobo that all the MLAs need to be taken into confidence. ते प्लांट वाडयताय, हूंय अर्बन एरिया आहाय थिंग वाडयताय, आनी हूंय नाक आहलो जाग्यार थिंग तेंक उदक धाडटाय, हेंक बिल्डरां हेल्प करताय. हेंच बिकॉज सर म्हाका दिसता हूंय ना हूंय बंद जावपाक जाय. आनी मेन कारण जें ह्या सरकाराच्या जावईन, जो आमचो गोंयचो जावई सुरेश प्रभून सांगलेलें, कॅरिंग कॅपेसिटी, this is the biggest, this is man-made disaster and hand-made disaster. मुखेलमंत्री आसता, this disaster you know, तुवें एक्ट जावपाक जाय. स्पिकर सर, जें आमकां LAQ रिप्लाय दिल्ली, you have spent 44 crores on 104 projects on Har Ghar Jal. Now, despite of you spending so much amount, it is very clear, हें हर घर जल म्हणटाय तें फक्त तें 400 पार 400 पार तेच भाशेन एक घोशणा सोपया आमी. आतां एक मिनटान सोपयता. आतां स्पिकर सर, ऑगस्ट 2023 हो फिगर म्हाका आतां खात्री हांवें जें 44 crore जे मोडलेले आतां आनीक 50-60 crore मोडले आसत, बट ऑन द ग्रावंड रिजल्ट इज एब्सोल्युटली झिरो. देर आर 679 complaints एज पर युअर रिप्लाय ऑफिशियली ऑफ वॉटर शॉर्टेज. स्पिकर सर, वॉटर टँकरान सुरेज वयता, कांयच हे सरकारा कडेन यंत्रणा नाही. आतां व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट, जें यू हॅव नो मेकॅनिझम टू चॅक द क्वॉलिटी ऑफ वॉटर एट द सोर्स पॉयंट. फ्रॉम वेर डज दीस कम? फ्रॉम वेर इज दीस सप्लायड? इज इट सेफ ऑर नो फॉर ह्युमन कन्झम्पशन? स्पिकर सर, डायनॅमिक ग्रावंड वॉटर रिसोर्सीस म्हणटा जाल्यार एक रिपोर्ट आसलो, आनी ह्या रिपोर्टा प्रमाणे it is stated that 62% of the groundwater is extracted for domestic use, 33% for irrigation, and 5% for industrial purpose. So this report itself shows that the failure of the government's Har Ghar Jal Yojana and the announcement of the Jal Shakti Ministry of Goa achieving 100% tap water connectivity. Because म्हाका दिसता आनी एक साधारण सारकें इम्पॉर्टंट, that honorable Mukhyamantri, there was a reply given in the assembly which states that there was no water pipeline passing through sewage chambers in Panjim and other parts of the state. आमी आमचे पार्टीचे सगळे मुनीस, we went there at the site, and I would like to mention the sewage chamber at Sangolda. It was passing through sewage, उदका line. हे हूंय आहाय थिंग बांदताय, जाय थिंगा हें कोताय आनी हे पाड घातलेलें आहा. हें सारकें आतां तुगेलें PWD तुको आहा, तुको आहा कितले आहाय पोर्टफोलियो, आनी आतां हेजेर म्हाका दिसता सारकें तुवें लक्ष घालपाक जाय. बारीक मनशाक जे त्रास जाता, बारीक मनशाक उदकाचे प्रश्न जे म्हाका दिसता 4 एकलो म्हणलो 4 वर उदक जाय, देन मेक इट शुअर. आय थिंक निलेश काब्राल वॉज व्हेरी क्लियर. ही सेड, बाबा तुका 4 वर उदक मेळटा. 24 हो आहा आमगेलो पयलीं PWD मिनिस्टर, तो म्हणटालो 24/7. हेच सरकारान केल्लें उदक 24/7. आमचे सुदीन दवलीकर सांगतालो 24/7 मेवतो म्हणून. मागीर काब्राल बाबान 4 hours 4 वर मेळटा म्हणून सांगिल्लें. आमचे मंत्री रवी पात्रावान सांगिल्लें की हें एक्सपोर्ट करपाक जाय म्हणून. आतां मुखेलमंत्री तुको आहा, तूं कितें सांगत तें आमचें तें. एक बसून घे. डिमांडा वेळाचेर तुमकां उलोवपाक, डिमांडा वेळाचेर उलोवपाक डायरेक्ट फोन आयलो आत्ता, आनी तेजे सगळे विलेजीचे नांवां दिल्यात.
नंबर दी म्हणून म्हाका हाऊस नंबर दिता एक. म्हाकाय दी, म्हाका काणकोणचे आसा, म्हाकाय दी. पेपर दवर हाऊस नंबर 191/2 हे हाऊस नंबर गांवदोंगरी गांवाच्याच आसा स्पीकर सर. हो कमेंटाचेर आतां मारला म्हाका. लिस्ट दी काय दिता स्पीकर सर. आतां बाबा विजय सरदेसायनी कॉलिंग एटेन्शन हाडलें 24/7. म्हाका खबर हांव एक्सेप्ट करता. 24/7 मेळना, थोड्या जाग्यांचेर मेळटा. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट आसता तशें 24/7 दिवपाक. बट उदक 100% बाब निलेश काब्रालान म्हटल्या त्या प्रमाणे 4 वरां तरी दिवपाक जाय. स्पीकर सर, म्हळ्यार एक गजाल इतके सगळे जाण उलयताले, तेंच्यांनी सरकारांतली एक गजाल कोणीच सांगली ना. आमी 16 क्युबीक मिटर उदक जें आहा पळय न्ही तें फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. त्या उदकाक कोणूच पे करिना. आनी हें कित्याक दिता तेंय सांगता. तें उदक वयल्यान फ्री दिवन आमी रेव्हेन्यू वाडयलो. रेव्हेन्यू कमी जावंक ना. बऱ्याच जाणांक दिसतलें आतां फ्री उदक दिलें म्हणजे रेव्हेन्यू आमचो मेळटालो पळय न्ही, समथींग 340 crores कितें तरी आमकां मेळटालें. ताच्या पेक्षा म्हाकाय दिसतालें एक वेळ तो कमी जातलो काय म्हणून. कमी जावंक ना. वयल्यान 16 crores रुपीज रेव्हेन्यू वाडलो. हे कित्याक? तुजी स्मार्ट वॉटर सिस्टम म्हणटा पळय न्ही, विथ AI टूल यूज आमी ऑलरेडी यूज करपाक पयलीं 2 तालुक्यांनी वापरताले. गोंयांतलोच एकटो भुरगो जेणे स्टार्टअपच्या अंडर ते सुरवात केल्लें. ही इज मॅनेजिंग द सिस्टम इन द गुजरात स्टेट ऑल्सो. ताका आमी हेजेर फक्त 2 तालुका पयलीं दिल्ले. बिलिंग सिस्टम आनी कितले उदीक कोण यूज करता, कशें करता ही सिस्टम. आतां ताका एंटायर पूर्ण गोंय आतां दिलां. आतां तो पूर्ण गोंयची जी बिलिंग सिस्टम जी आहा पळय न्ही तो तेजे वयल्यान करतालो. म्हाका तेजे कंपनीचें नांव याद ना, बट हांव तितूर वचना. बट 16 क्युबीक मिटर उदक जें आहा पळय न्ही फुकट दिता. आनी गोंयचे 40% उदक लोक फुकट वापरता. आतां तेज्या वयर उदक गेल्या उपरांत आमकां तेंय कळपाक जाय उदकाचो रेट सरकाराक कितलो पडटा आनी लोकांक कितलो पडटा तो. आमी कोणूच तेजेरूय कोण उलोवंक ना. सरकाराक कमीत कमी 20 रुपया पडटा उदक जें ट्रीट करून लोकांच्या घरा पर्यंत पावय पर्यंत. आतां 16 क्युबीक लिटराच्या वयर म्हणजे तूं आसतलो हांवूय आसतलो भितर जे वयर वापरपाक लागल्या पळय न्ही तेणी पयले 15 वापरले काय ताका 3 रुपया 70 पैशान पडटा. मागीर 15 ते 25 वापरले काय ताका 9 रुपया 50 पैसे पडटा. आनी तेज्या वयर वापरले 20 ते 40 काय ताका 15 रुपया पडटा. आनी तेज्या वयर वापरपाक लागलो म्हणजे तूं कदाचित 15 रुपयाच्या कॅटेगरीन येता आसता. हांवूय येता आसतलो. ताका 1.5-2 हजार रुपया बील येता. ताज्या वयर आसतलें ताका 35 रुपया वयर वयता. पण आमी खरें उदकाचो रेट आमकां 20 रुपयान पडटा आसतना आमी फुकट दिता आनी कमीत कमी 3 रुपया 70 पैशान वो कमी वापरता ताका दिता. आतां हें सगळें आसतना म्हणजे तुमी जें म्हणटा पळय हांव एक्सेप्ट करता उदक चोरता लोक. चोरिना न्हू. जे थोडेशे कन्स्ट्रक्शन करतात पळय घरां न्हू तेन्नाय चोरतात. आमच्याच पायपाक मिटर लावन उदीक ओडपाची संवय बऱ्याच जाणांक आसा आनी बिल्डराकूय आसा. हांवें इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी दिलां. नवीन हांकां आमी कनेक्शन्स दिवचे ना. तांकां नवीन कन्स्ट्रक्शन करपाचें आहा तांकां दिवचें ना. मदींच कोण तरी बोरवेलाचेर उलयलो. आयज पर्यंत केन्ना बोरवेलाचेर एक्शन घेतलेली तुमी आयकलेली? म्हज्या सरकारान ऑलरेडी घेवपाक सुरवात केली. इल्लिगल बोरवेल आमी मारपाक दिवचे ना. तेजी फायन सुद्दां वाडयता आतां. एक तर परमिशन घे ज्याका जाग्यार गरज आहा त्या जाग्यार बोरवेल दितले इंडस्ट्री आसतली आनी खंयसर. बट इल्लिगल मारली जाल्यार तेजी फायन आहा पळय न्हू ती 10 लाख करून दवरता वयले. आनी इवन दो जेंच्यांनी अशा पद्दतीन इल्लिगल बोरवेल मारूनय उदक जें चोरलां पळय न्ही आफ्टर ऑल इट इज चोरलात. पायपलावन जावन चोरलां तांकांय आतां सोदपाक लायला. कोणी जर घर बांदलें आसत जाल्यार तेणी उदीक खंयच्यान हाडलें तें वेरीफाय सांगचें पडटलें. नाजाल्यार तांकांय बी तितके पयशे जे आहा पळय न्ही हे परत भरूंक लायता. मायकलान सांगलां त्या नुसार तांकां सगळें थोड्या जाणांचो मिटर आहा पळय न्ही तेज्या मातशे सायडी कितल्या प्रत्येकाचो मिटर चॅक करूंक वयचो पडटलो. म्हणजे मिटर हांगा जर लागलेलो आसा जाल्यार हांगासर पायपलायन घातल्या आनी परत आसा अशें तेणी उदक मागीर तें भाट शिंपपाक गाडयो धुवपाक आनी कित्याक हेकाय वापरपाक लागला. ते चॅक करपाक लागला. म्हणजे मिटरांतल्यान तुजें हें येता 16 क्युबीक मिटरूच येता तेज्या वयर येना अशें म्हणपाक मेळटा तांकां. ती सिस्टम म्हणजे चोरपाची सिस्टम जी आहा पळय न्ही बारीक प्रमाणानूय आनी मोठ्या प्रमाणानूय आसा. त्या खातीर ते सगळें जर आमी केलें एकंदर जाल्यार उदीक शॉर्टेज जावची ना म्हाजो अंदाज आसा. दुसरी गजाल सरकाराचें उदक तुज्या संपान दिवपाचें काम. फर्स्ट फ्लोराचेर सुद्दां न्ही. उदक वयर जें व्हरपाक जाय तें तुवें व्हरपाक जाय. बऱ्याच जाणांक दिसता की आपल्या बिल्डिंगेंत म्हणजे 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर तेजेर उदीक आमीच आमचें काम तुज्या घरा कडेन संपान हाडून दिवपाचें काम. त्या खातीर आमी तें उदक जें आहा पळय प्रत्येकाचो संप आसत जाल्यार त्या संपान हाडून उदक दिवपाची आमची तयारी आसा. तुमी वेगवेगळ्यो ज्यो गजाली सांगल्या ओके त्यो गजाली सगळ्यो म्हणजे हांव नो डावट म्हज्या PWDचे डिमांड्स आसा तेन्नाय आन्सर करतलो.
बट एक गजाल आसा, मुळात 11 प्रोजेक्ट जे घेतला पळय न्ही, वीच इज द फ्युचर प्लॅनिंग, भितरले जवळपास आतां पर्यंत तुका सांगता 6 प्रोजेक्ट हे सुरवात जाले. आमी जे म्हणटा पळय न्ही, विकसीत भारताचे एटलिस्ट आमी फुडल्या 20 वर्सांक उदक कितें लागतलें तेजो प्लॅनिंग करता. म्हणजे हाज्या पयलीं कितें जातालें खबर आहा, फक्त पायपलायन फोडटालेच तेत आनी परत घालताले बी तेत, अशी गजाल आसली. आतां खंयच पायपलायन फुटना. सांग्या वयली तर 100 म्हणजे हितुरलो सळावलेचो 100 MLD जालो काय कंप्लिटली सावथ गोवाचो विशय कंप्लीट सुट्टलो, तसो जर पळोवंक वचत जाल्यार. आनी बाकीचे ल्हान ल्हान म्हणजे गांजे आनी हो जो प्लांट आहा पळय न्ही ते जाले. ताज्या भायर तिराळीचें जें उदक येता पळय न्ही, ताजो जो कॅनल आसा खूब तेंप जालो, म्हणजे ताका पायप परत त्यो लिकेज, पूर्ण कॅनल जो आहा पळय न्ही आतां, इवन दो बार्देसान जें उदक येवपाक जाय तिराळीचें तें खूब मोठें आनी स्मुथली आनी बेस्ट उदक येतलें. पयलीं सारकें उरोवंक ना, ताजो कंप्लिटली रिपेर केलो. इतको मोठो जो आहा पळय न्ही इन्वेस्टमेंट म्हणजे PWDच्या वॉटर सिस्टमांत ऑलरेडी आमी केला. म्हणून आमच्या WRD मिनिस्टरान सांगलेलें की तशें पळोवंक वचत जाल्यार 25च्या उपरांत खरी वॉटर शॉर्टेज जावपाकूच जायना. दुसरी गजाल, दोग तीग जाणांनी पावस पडटा भायर म्हण उदीक दिवपाक कितें जालां काय म्हणून सांगलें म्हाका. ताजेर मुद्दामून म्हणजे पावसाचें उदक आमी लोकांक दिवंक शकना, तेका ट्रीट करचें पडटा. वयल्यान चड पावस पडलो काय ना, पावर फेलियर जाता, उदकाची टर्बिडिटी वाडटा, परत आसा तशें तें प्युरिफाय करपाक आनी हे सगळे प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्हू तेय प्रॉब्लेम जाता. म्हणून आमकां एकदां उदक जें आहा पळय न्हू हे पावस पडल्या उपरांत उदकाची शॉर्टेज जी मेजर जाता ती त्या कारणा खातीर जाता. त्या खातीर आमी ह्युमन रायट्सांत कोण तरी वता आमकां आमी नो डावट वी आर रेडी टू, म्हणजे जी आमकां सजेशन्स दिल्या, जितके इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक जाय वॉटर शॉर्टेजी खातीर तितके आमी करता. आनी तरी जरी हांणी नांवां कोणाची जर नळ उरला अजुनूय आमकां पंचायतींनी 100% सर्टिफिकेट दिल्या, हर घर नल से जल प्रत्येक पंचायतीन. आनी चुकून कोण उरला आसत आमी म्हणून ना, जेका नंबर आसा, ज्याच्या घराक नंबर आसा त्याच्या घरात नळ दिवप आनी त्या नळांतल्यान हर घर नल से जल दिवप. ओके, खुबश्यो स्टेटी आहा, पण आमी हो टार्गेट अचीव करपाक शकले सगळ्यात पयले. आमच्या उपरांत तेलंगणात अचीव केलो, पयले अचीव करपाक शकले. आनी ते बी सगळ्या पंचायतींक विचारून तुमच्या पंचायतीन जालें काय ना हें विचारून आनी तेंच्यांनी जेन्ना सर्टिफिकेट दिली तेन्नाच आमी हर घर नल से जल डिक्लेअर केला. एखादें दुसरें घर उरलां आसतलें, हांव ना म्हणना, कदाचित कोणी मागीर सेपरेट रावला, कोण 2 नळ घेता, कोण आनीक सेपरेट रावता, वेगवेगळे विशय आहा. ओके, जर उरला आसत जाल्यार लक्षांत हाडून दिवचें, अजुनूय दिता आमी, ना म्हणना. त्या खातीरूय बी म्हणजे आउट ऑफ द वे वचून गोंयकार जो कोण आसा पळय न्ही आमचो, ताका उदक दिवपाची गरज आसा आनी तें उदक आमी दिता. पण हाज्या पयलीं आतां म्हणजे बेश्टोच कोण तरी येवन रुमाक रावता ताका आनी एक हेय सिस्टम सुरू जाल्या, तोय बी आमी त्या हेल्थ एक्टांत चेंजीस करपाचे आतां. हेल्थ एक्ट कारण गोंयांत आतां सगळ्या कडेन लायट आनी उदक पावलें, स्लम वाडची न्ही म्हणून डायरेक्टली हेल्थ एक्टाच्या अंडर जे आमकां उदक आनी लायट जो दिवपाचो आसता पळय तितूनय चेंजीस सजेस्ट करता, म्हणजे स्लम आनीक वाडची ना. जाल्लें कितें खबर आहा, लायट आनी उदक मेळ्ळें काय कोणूय खंयसरूय मागीर एखादी झोपडी बांदली काय तो राव मागीर तें घर जाता, मागीर परमनंट घर बांदपाक सुरवात लागता. ती स्लम डेव्हलपमेंट जावची न्ही म्हणून स्टेप घेता. बट मूळ गोंयकार जर म्हाजो उरला आसत कोण ज्याच्या गांवांत अजुनूय बी हो जर प्रॉब्लेम आसत जाल्यार दिवपाची तयारी आसा. आनी अजुनूय हांव सांगता दवरता, त्या खातीर जे म्हणजे आमचेच अजून बील पेमेंट जे करपाक जाय लोकांनी, ल्हान ल्हान बिलां तीच एकोमुलेट जावन उरली. आमी 2-3 फावटी OTS काडली तरी लोकांनी भरूंक ना. बट कमर्शियल जेंच्यांनी भरूंक ना तेंच्या डिस्कनेक्ट करपाक आमी सुरवात केली. पयले फावटी रिकवरी फास्ट जावपाक लागल्या, तें दवरूंक ना आमी, खूब स्पिडीन रिकवरी करपाक लागलेल्या. ताका लागूनच म्हणजे ज्या अशा पद्दतीत उदकाची चोरी करता, हांव म्हज्या इंजिनियरांकूय स्ट्रिक्टली सांगता, तांच्या हातूंतल्यान जर कोण अशी फाल्यां सकाळी म्हणजे विदीन 15 दिसाच्या भितर पंप लावन उदक चोरपाची जर आसत जाल्यार तांच्यांनी ते पंप डिस्कनेक्ट करचे, पंप कॉन्फिस्केट करचे. आनी चुकून जर सापडले आसत जाल्यार हांव इंजिनियरांचेर सुद्दां एक्शन घेवपाक वगी रावपाना. कारण जो कोण उदका खातीर पयशे पे करता आनी तेज्या घरा पर्यंत तें उदक ताका मेळपाक जाय हें म्हजें मत आसा. आनी तेज्या खातीर जें कितें करपाक जाय पळय न्ही तें करपाची तयारी आसा. हांव इतकेंच सांगता, नांवां उरल्या जाल्यार तेणी दिवची. ओके, ती नांवां तांकां आमी नळ दिता. बट एनी हांव म्हणजे आमी म्हणटा तशें 24/7 जरी जालें ना जाल्यार प्रत्येका पर्यंत उदक पावचें. तुज्या अंगणवाडीन उदक पावयता, हांवें सांगलां म्हाका दी म्हणून, तें सांगलां हांवें ताका, म्हाका नांव दी, तिच्या कडेन उलयता आतांच कितें ती अंगणवाडी, आनी तितूनय बी उदक जें आहा पळय न्हू तें पावयता. इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.
आस्तराचो प्लान घेतला मायकल. खूप तेंप जालो तशेंच बंद आहा म्हणजे Speed up करता. तितूनसूनच आमकां बार्देजाक उदक मेवतलें. स्पीड अप करता. स्पीकर सर, आमच्या बी मतदारसंघात एक हें आहा वेर वी रिक्वायर कितें म्हणटा मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वायर. जमीन जाय, जमीन आमचो एक कावन्सिलर आहा तो डोनेट करता. डोनेट करपाक जाय जाल्यार घेवन PWDक दिवची. चालू येता. स्पीकर सर, एकूच इशू आहा की तुमी एक हें म्हणलें की आमी नवे प्रोजेक्टांक उदक दिवचे ना म्हणून. अशें टक करून तुवें म्हणलें. अवेलेबिलिटी ज्या हेडलायन द्या. अवेलेबिलिटी आसा, ज्या पद्दतीत वॉटर अवेलेबिलिटी आसा आमचे कडेन त्या नुसार दितले. ना, ताका पसून तुका एमेंडमेंट हाडचो पडटलो. जे मनशाचो प्रोजेक्ट पास जाता जस्ट अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवची पडटा तेणी. सोपय हांगा अवेलेबिलिटी स्पीकर सर एकूच मिनटां हांव म्हणटा तें करेक्शनूय करता. जे मुख्यमंत्र्यान म्हणलां ती न्यूज जातली फाल्यां डॅम नो वॉटर फॉर न्यू प्रोजेक्ट म्हणून. अवेलेबिलिटी ज्या पद्दतीत सर्टिफिकेट मेळटा, सगळी वतली तुजी. अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ज्या पद्दतीत दिता तेकाच आमी उदक दितले. आमी पळोवन दितले. अशें घेवंक ऑफकोर्स सभागृहाचें कामकाज 8:30 पर्यंत स्थगीत करता. शकता.